आमचे दोळे आमी दंप्या आमी जाणा जावया आमी बापाच्या हाजीरपणांत आसा आमचो आनी आमच्या बापाचो संबंध जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बोळवंत सक्तेसोय आमी आमचो संबंध एक करून काण घेवंक आमी हांगासर आयल्या आमी आमच्या बापाच्या लागीं सरोंक आयल्या बापा थंय आमी एकवटोंक आयल्या बापा थंय आमी एक जावंक आमी आयल्या अशें आमी बापा तावन आमच्या खातीर आमी जिवीत जोडून घेवच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या या आमी जाणा जावया बापाच्या मुखार बापाच्या हाजीरपणांत आमी उबे आसा आमी खंडीत जावन फातकी जावन आसा आनी आमच्या आमच्या चलती जिवनांत आमी आदारलेल्या फातका मारिफात आमी अस्कत जावन आसा आता ह्या संदर्भी बापा तावन आमच्या खातीर आत्मीक अनुभव आमी जोडूंक आसा आत्मीक जाणवाय आमी जोडून घेवंक आसा बापा तावन आमच्या खातीर आत्मीक खुशी आमी जोडून घेवंक आसा आत्मीक दादोसकाय आमी जोडून घेवंक आसा ह्या सगळे आमी बापा तावन आत्मीक ग्रेस काय आमी आपणावंक आसा त्या खातीर आमकां आमच्या बापाच्या लागीं येवची अती गरज आनी बापाची वळख करून घेवन बापा थंय एकवटोन बापा थंय एक जावची आमकां खंडीत जावन गरज आसा आमकां आमच्या बापाच्या की व्हरतो दुसरो कोणूच ना अशें म्हणलें आमचें थीर चिंताप आमच्या थंय आमी धरूंक येयजय आमकां आमचो बाप आमच्या थंय आमच्या खातीर आसा तर जाल्यार जेजूच्या नांवान आमी आमच्या बापा लागीं कितेंय आमच्या जिविताक जाय आसलें मागल्यार खंडीत जावन बाप आमकां दिता हें बापान आमकां जेजू मारिफात पवित्र आत्म्या सवें ताणें आमकां बसयल्लें आसा तर आतां आमी जिविताच्यो गरजो बापा तावन जोडून घेवच्या खातीर आमी आमकांच तयाराय करून खाणेवच्या खातीर आमी गीत घेवया 511 देवाक स्तुती दिता उबे आसात ती सगळ्यान व्हडल्या घट्ट आवाजान थाळयो पेटया थाळयो पेटून स्तुती करया स्तुति दिता देवाग्नियता देवा स्तुति दिता देवाग्नियता ओ जीवा सपुरिया तुझे राज येता पुरिया ओ जीवा सपुरिया तुझे राज येता पुरिया जेजू तुझे राज येता पुरिया जेजू तुझे राज येता पुरिया
स्तुती दिता सक्तेन गायतला उत्रांनी स्तुती दिता सक्तेन गायतला ओ जीवासा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ओ जीवासा कोरियान तुझे राज येता कोरियान देवा स्तुती दिता देवा नियता देवा स्तुती दिता देवा नियता ओ जीवासा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ए जेजू तुझे राज येता कोरियान ए जेजू तुझे राज येता कोरियान छोटा परी स्तुती करता दावीद दोरी नसला छोटा परी स्तुती करता दावीद दोरी नसला ओ जीव आसा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ओ जीव आसा कोरियान तुझे राज येता कोरियान देवा स्तुती देता देवा नियता देवा स्तुती देता देवा नियता ओ जीव आसा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ओ जीव आसा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ये जेजू तुझे राज येता कोरियान ए जेजू तुझे राज येता कोरियान सगळे म्हणूया देवा स्तुती देता देवा नियता सगळे ताळे भेटून देवा स्तुती देता देवा नियता ओ जीवासा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ओ जीवासा कोरियान तुझे राज येता कोरियान ये जेजू तुझे राज येता कोरियान ये जेजू तुझे राज येता कोरियान हांव एकपटी न्ही जायते पटीन गेला 2007 थावन हांव वचोन आसा नॉर्थाक यूपीक 2007 गेल्लो बरी कन्न रेतेर चलयली 3 दिसांची सगळो दीस 2009 गेल्लो 4 दिसांची रेतेर चलयली थंयसर 2009 त्या रेतेरीच्या संदर्भार अशें घडलें एक घडी बसा चवथ्या दिसा रेतेरीच्या निमाण्या दिसा हिलिंग सेक्शनाच्या संदर्भी एका भावाचें नाव उगडापें जालें आनी ते घडीत ती विशय अशी आसली त्या भावाच्या आंगार एक गुळो आसलो आनी तो भाव हिंदू भाव आसलो थंयसर त्या संदर्भी हिलिंग शिक्षणाच्या वेळार उसारण सांगले हांगा एकलो हिंदू भाव आसा ताज्या आंगार एक गुळो आसा
आणि तो गुळो त्या भावाचेर आसलो तो जेजू काडूंक आशेता. पूण त्या भावान एक काम करूंक जाता. त्या भावान येद्दोळ हाज्या पयलें एका याजकाक जायतें कश्ट दिलां आनी जायतें दुखयलां. आनी ह्या हिंदू भावान वचून त्या याजका लागीं माप मागोवंक जाय. दूख धरून ताणें वचून पश्चाताप करून माप मागोवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा हो गुळो काडटा म्हणून. आनी त्या संदर्भी तो हिंदू भाऊ त्या जोम्या मदेंत आसलो ताणें ताज्या कुडीचेर ध्यान दिलें. गुळो आसलो तो पळयताना ताजो गुळो ना आंगार आसलो. गुळो ह्या जाग्यार आसलो, गुळो ना, मायाक जालो. आनी तो जायते कश्ट जातालो त्या गुळ्या निमती. आनी तें पळोवन तो कितेंय एक नमनेचें ताजे थंय एक मनोभाव उदेलो आनी अजापशें जालें. अजाप जावन आनी वर्ती खुशी ताजे थंय. आनी तो सीदा गेलो याजका लागीं आनी तो याजकय थंयच आसलो. सीदा गेलो याजका लागीं आनी याजकाच्या पांयांक पडलो आनी याजका लागीं ताणें माप मागलें. 2006 ती सभा धर्मसभा थंय आसा जाल्ली. तांची इगर्ज मातेन ती इगर्ज थंय चड गेल्लें 2006. ताज्या की पयलें वो भाऊ एका टिमा सांगाता वचून एक फोंड कोंडून त्या फोंडांत ह्या याजकाक पुरच्या खातीर तांणी सगळ्या टिमाच्या मनशांनी याजकाक धरून वोंड व्हरून त्या फोंडा कडेन मुसर गेले. आनी थंय पावतस तांच्या मतींत कितेंय एक उजवाड आयलो आनी याजकाक त्या फोंडान घालून पुरचें आसलें तें तांणी थंयच ताका सोडलो याजकाक. आनी याजक फाटीं आयलो आनी थंय गेले. आनी वो म्हणलो त्या टिमांतलो हांव एकलो, तुका वोंड व्हरून पुरूंक म्हणून व्हरून गेल्लो हांव. आनी म्हज्या आंगार आसलो गुळो. हांव जायते कश्ट जातालो. अरे आतां पळयतना गुळो ना आनी जायती म्हाका खुशी. आनी आतां म्हाका कळ्ळें देव आमच्या जिवितांत जायत्या रितीन वर्त्या मापान अजाप करूंक शकता. आनी अजाप म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडी वयर ताणें केलें. आनी हांव जावन आसा तुका दूख दिल्लो आनी कश्ट दिल्लो म्हणलो. गळगळ्या रडोवन पांयां पडोवन ताणें माप मागली. आनी म्हणलो आमच्या त्या टिमांतलो लिडर दुसरो आसा तो आज येवन हांगा. आनी फादराबान त्याच दीस 2010 रेतेर आमकांच ह्याच आमच्या टिमाक म्हणून ताणें अनाउन्स केल्लें. नोव्हेंबर 11, 12, 13, 14 रेतेर 2010 ताणें अनाउन्स केल्लें. आनी म्हणलो येवच्या वर्साच्या रेतेरेक हांव आमच्या टिमाच्या त्या लिडराक आमी आपोवन हाडटा. हांव आपोवन हाडटा अशें म्हणलो तो. आनी ते मनीस आसले RSS 2010 आमी गेले. हांव रेते स्टार्ट जाली. तांच्या बिस्पान लेटर इश्यू करून सगळ्या युपींतल्या सर फिरगजांक याजकांक दिवन सगळ्यांक आपणे जाल्लें. ते रावची वस्त्यांनी पुरो अशें करून जेवणाच्यांनी पुरो तयाऱ्यांनी पुरो करून अशें ती रेतेर ऑर्गनायज केल्ली. आनी त्या रेतेरेक तांणी अशी बंदोबस्त केल्ली सादारण 4 किलोमीटर लांबायेक आनी तशेंच बोवारी पुरो सावंड सिस्टम आनी पुरो घालून तांणी भारी बरें करून अरेंज केल्लें. कित्याक सगळ्या UP स्टेटीचे जितले फिरगोज आसात ते येवचे आसले लोकांक त्या प्रमाणे तांचें अरेंजमेंट आसलें. आनी त्या संदर्भार आमी आतां कशें गायलें देवाक स्तुती करच्या खातीर, आमी आतां मुखारी कशें गायता देवाक अर्घां होगळा वाकाणी दिवच्या खातीर. आतां मुखार ताजे उपरांत आमी गायतले देवाक बापाक जेजूक पवित्र आत्म्याक नमस्कार करच्या खातीर. तशेंच थंय स्टेजीर जावन अर्घां होगळापो वाकाणी आनी स्तुती अशें चल्लें. आनी काल हांवें ज्यो दिल्लें देवाचें उतर कश्ट दगदणी आनी ताज्या पयलेंचें आतां आज दिता थंय हाज्या उपरांतलें आनी तशेंच थोड्या हांगा दिनातलें थंय त्या 4 दिसांच्या पुरा दिसाच्या रेतेरेंत जायते देवाचे उतर थंय
असल्या त्या लोकांना त्या RSS लोक हिंदू धर्माचो लोक घरा बसोवन हर एकल्या कितें एकच भास जावन आसा हिंदूंचे मुसलमान आणि क्रिस्तांव हर एकल्या की हिंदी एकच भास जावन आसा तांणी घरा बसोवन देवाचें उतर आयकलें घरा बसोवन अर्घा होगळा स्तुती तांणी आयकले आनी तांणी तांच्या भोगणा सगळें केलें आसतलें आनी हे पुरो देवाच्या उतरा मारिपात कितें म्हणून जाणा जाल्ले ते RSS चे मुखेली लोक जोम्यामध्ये येवन आमची 4 जाणांची नांवां काणयोन तांणी रेतलीच्या दुसरे दिसा म्हळ्यार 15 तारखेक आनी 16 तारखेक 2 दीस तांणी पेपरार घालें की असलें कार्य आमी आमच्या जाणवेक आमकां हाडूंक एक अवकाश मेळ्ळो की आमकां कळ्ळें देव म्हळ्यार कोण आमी कितें जावन आसा देवा खातीर आमी कितें पुरे दोळो आमी दुसऱ्या ह्या धर्माच्या खातीर आमी कितें पुरो केलें तें आमी करूंक नजो आसलें आतां आमकां कळ्ळें आमी कितें करी जाय आसलें आमी तें करूं ना ती आमची चूक आमी सर केल्लें हें देवाच्या कुशे विरोध आनी आमची चूक आनी हें पुरो तांकां कळ्ळें आनी तांणी पेपरार घालें आनी दुसरे दिसा म्हळ्यार रेतेर काबार जाल्ल्या दुसरे दिसा 15 तारखेक दनपाराच्या संदर्भार तो RSS लिडर येवन यस फादर थॉमस सेरावो कोणाक व्हरून पुरूंक गेल्लें पळय ताज्या कडेन आयले आनी ताज्या लागीं हे तांची कुशेची उसारली आनी म्हणालो तो मनीस की कितें एक तुमी प्रोग्राम एक हांगा एक आसा केलें आनी कितली खुशी कितलो संतोश आमकां कळ्ळें आतां देव म्हळ्यार कोण गी म्हणून आनी आमकां कळ्ळें की देवान आमकां काल्या खातीर ह्या संवसारांत रचलां गी म्हणून आनी आमकां कळ्ळें देवान रचलां आमकां ह्या संवसारांत कित्या खातीर आनी कशें जिये जाय आसलें आमी कशें जियेले आतां आमी कशें जियोन आसा आनी मुखार आमी कशें जिये जाय आनी लोक सगळो ज्यो आसा ह्या सगळ्या लोकां लागीं हिंदू जावं दी क्रिस्तांव जावं दी मुसलमान जावं दी आनी कोणीय जावं दी आमच्या भितर आमच्या जिवनाचे भावान एकामेका सांगाता मेळून आमी कशें जिये जाय आसलें आनी कशें जियेलें हांव कितें सुख जाल्ली ही सुख जाल्ली आमची सूख म्हणून आमकां कळ्ळें आनीक ह्या खातीर इतली खुशी उसारन त्या पाद्र्याबा लागीं सांगलें आनी त्या उपरांत सेम टायम पाद्र्याबान म्हाका फोन केलें त्या वेळार हांव बॉम्बे ऑलरेडी पावल्लो 22 मिनटां तो म्हणजे अशें आमी जर तर निस्वार्थपणान आमी आमचे जिवन जियेता आमकां स्वता विसरून आमी फेल्या खातीर जर तर कांय तरी आत्मीक जिविता खातीर बापातावन जिवीत जोडच्या खातीर आमी वावुरता तर आमच्याच दोळ्या मुखार आमच्याच घरांत आमच्याच शेजारा आमच्याच वाड्यांत आमच्याच गांवांत आमच्याच पिरगजींत अशेंच घडटलें खंयच्याय नमनेचो मानाभेद आसो ना हांव ह्या जातीचो तो त्या जातीचो तीच त्या जातीची ना हांगासर कोणी खंयच्याय काय धर्माचो जातीचो ना देव काली वळखता काली एकाच धर्मा थंय काली मनशापण आनी जात म्हळ्यार देव वळखता काली दोनूच एक जात आनी एक बायल तिसरी जात ना हें पुरो आमी करून खान गेले त्या देखून आमी झगडटा हें पुरो आमी करून खान गेला त्या देखून आमी झगडटा देवान रचला म्हळ्यार धर्म एकच मनशापण आदांक मात्र जाणें रचल्लो आनी ताज्या उपरांत आदांक घाळ निधन घालन ताज्या कुशीची बोर काडन आदांच्या कुशीची बोरीनच येवेक रचली स्त्री रचली शिवाय मनीस मनशापण ताका जाय एकच धर्म आनी संपूर्ण मनीस ताणें आदावतावन एक कुशीची बोर काडन येवेक रचल्यानी संपूर्ण मनीस केलें आनी खाली दोनूच जात एक दादलो आनी एक बायल त्या वेळार ताणें आदांक रचून येवेक रचली आनी ताणें कांय सांगू ना तूं क्रिस्तांव तूं हिंदुवाचो तूं नायतो तूं मुस्लीम कांय सांगू ना ताणें हें पुरो ताच्या उपरांत वाड आनी सडा संवसार बरा म्हणून ताणें आशिर्वाद दिले आनी तशेंच वाडलो संवसार ताज्या उपरांत लोकांन मनशांनी हें पुरो करून खाण गेला आनी त्या देखून आमी करून खाण गेल्या ह्या जाती खातीर आमी झगडटा पळया तुमी चिंत्या वैगी न्ही तें तर असो आमचो हो जिवीत दिनार आमचो रचणार तशें आमचो पोसणार तशें जिवीत दिनार आमचो बाप ताका आमी आतां वाखाणी दिवंक आसा वाखाणी गीत घेवया आमी सगळे उबे रावया
जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, मागता तुजी ससाय, तुजी काकूळ म्हाका दाखय, जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, मागता तुजी ससाय, तुजी काकूळ म्हाका दाखय. हक्का मुजी हारता बसे म्हणून हांव मागता, हक्का मुजी हारता बसे म्हणून हांव मागता, बसी म्हजी पडटा काळी म्हजे हांव तुका दिता, जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, जेजू तू रायांचो राय, जेजू जेजू तू म्हाका जाय, मागता तुजी ससाय, तुजी काकूळ म्हाका दाखय. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जीविताची वाटा बदलता जाय, आमच्या जीविताची तुटई जाऊन जाय, आमचा सुख करणार जाऊन जाय. हालेलुया, 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 आमच्या मोगळा सुमियाचे आमच्या गतीर आमच्या मोगळा हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus जायचे आमच्या मोगांपैकी जन्माच्या महाराजांच्या तुझ्या पुढील सगळे पवित्रामध्ये रगत तुझे आमच्या खातीर आमच्या मोगांचो वळेला सोम्या. हालेलुया, 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 तुझे सोसायचे हालेलुया, 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 मोगांचो वळेला सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रत्येक जास्त पुढचा तुका उदाहरणाचं 303 केल्याने केलेल्या संदर्भी जास्त पुढचा समय तुका नीट उभो केलेल्या संदर्भी तू त्या बघून तुका रुमकळून ओळवळ इच्छित. हालेलुया, 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 हालेलुया. तू तुझा स्वतःचा जीव त्या बघून तुका बली भेटलय आणि आमका पातकाच्या गुलामामध्ये तुझे सोडेले सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. बापा ताऊन जीवित तुमका जोडलेला इच्छित. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तू जेजू मरण तिसऱ्या दिवसात जिवंत झालंय बापा, तुका तिसऱ्या दिवसात जिवंत उठेला सम्या आणि म्हणजे आमच्या मोगळा सम्या जेजू या तुझ्या पुन्हा जेवणपणा समय आमका आमच्या पुन्हा जेवणपणाचे वर्ते भाग तू आमचा भाव केला जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गा तुका समय होगा तुका समय महिमा तुका समय जेजू. आराधना तुका समय जेजू. जय जय तुका समय जेजू. मान आणि महिमा तुका समय जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाचे उतर ऐकून जीवित जोडच्या खातीर तयार जावन आम्ही पवित्र आत्म्याचे गीत घेवया आणि गीत गावया पवित्र आत्म्याचे आणि आमकांच आमी तयार करून काण घेवया देवाचे उतर ऐकूनच्या खातीर.
पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इली दुबार ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ಪೇರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತೇರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ मोगाळीमये आता मी मागलेले हे मागणे तुझ्या पुत्रा समजे जो ख्रिस्ता मारिफात बापातय हे मागणे तूं पावय मये या मागण्याचो फळ बापान आमकां दिवच्याक तुझ्या पुत्रा समजे जो ख्रिस्ता मारिफात बापा लागीं विनंती करून आमच्या मागण्याचो फळ तूं आमकां मागोन धाड मये सक्कडी सांगाता म्हणया नमान मरिये कृपेन तूं भरलेली जावन आसाय समे तुजी सांगता आसा
इसरां भितर तूं सदैव जावन आसाय आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू संता मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. अनंत बापाक अनंत पुत्राक अनंत पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दया करून बसया. देवाचे उतर आयकूंक आमी सगळी तयार आसा. सगळी तयार आसा. सगळी तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. Luke chapter 15 verse number 10. Luke chapter 15 verse number 10. तशेंच हांव तुमकां सांगता फातक रडून जिणी बदलतल्या एक पाक्या विशयंत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावताले. पातक रडून जिणी बदलतल्या एक पाक्या विशयंत जर तर सरकार देवाचे दूत जर तर संतोष पावता जाल्यार एकल्या लागून एक पाक्की जर तर परिवर्तन जावन ताच्या आत्मीक जिविताचो आसरो ताणें जोडलो देखून ताच्या आत्मीक जिविताची खुशी आत्मीक जिविताची ग्रेस काय ताणें जोडलें देखून जर तर सरकार देवाचे दूत संतोष पावतात जाल्यार हांगा आमी कितले लोक आसा. सादारण 250 लोक जर तर आमची पातकी जिणी आमी जाणा जावन पातकी जिवितांत परिवर्तन जावन आत्मीक जिवीत जोडच्या खातीर आमी बापा थंय एकवटल्या जाल्यार सर्गी दूत खंयच्या तरान दाबाजो करचे नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे हांगा जावंक जाय. आमच्या थंय अशें जावंक जाय. पातकी जिणी आमी बदली जाय हर एकल्यांनी आनीक आत्मीक जिवितांत थंय परिवर्तन जाय आनी बापा तावन आमी जिवीत जोडच्या खातीर पुरा तरान आमी तयारी करूंक जाय. आनी फेस्तां आचारण करून दित देवदूत सरकार बापाच्या हाजीरपणांत आनी आमी आमची खुशी तांच्या सांगाता मेळोवया. आमचो संतोष आमी तांच्या सांगाता मेळोवया. आमचो आनंद आमी तांच्या सांगाता मेळोवया आनी आमी जिवीत जोडया आनी दुसऱ्यांकय हेरांकय पेल्यांकय बापाच्या परजेकय बापा तावन कोण पयस पयस आसात तांकां बापाच्या लागीं हाडून तांणीय बापा तावन जिवीत जोडच्या खातीर आमी तांच्या खातीर जेजूच्या नांवान आमी आदारशीया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयचो विशय जावन आसा जिवीत. जिवीत आमकां मेळटा एकच एक ठिकाण्यार तावन मिसाच्या बलिदानार आल्तारी तावन याजका मारिफात. शिवाय जिवीत जोडच्या खातीर दुसरी वाट या दुसरी रीत ना. देवाचे उतर कॅथोलिक धर्मसभेतावन पळून गेल्ले भाव आनी भयण प्रोटेस्टंट पेंटेकॉस्ट बॉर्न अगेन बिलिवर ऑर्थोडॉक्स मोट्टमा म्हणून खंयचे खंयचे ग्रुप काणयोन खंय मेळटा देवाचें उतर. पवित्र आत्मय हर एका ठिकाण्याचेर वळटा पूण जिवीत मेळचें एकच एक ठिकाण्यार कॅथोलिक धर्मसभेंत आनी मिसाच्या बलिदानाचेर आल्तारी तावन थंय याजकाच्या हातांत तावन मात्र मेळचें. हें जेजून आपोस्ताला सवें थंय प्रत्येक जावन पेद्रू मारिफात जेजून घडण दिल्लें आमच्या खातीर कॅथोलिक धर्मसभेच्या सान्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर हांवें सांगचें तुमकां जेन्ना आमी जेजूचे भाव आनी भयणी जायना आनी जेन्ना आमी बापाची भुरगीं जायना तेदोळ पर्यंत आमकां जिवीत मेळ्ळो जिवीत मेळ्ळें जिवीत आमचे थंय आसा म्हणलो अनुभव आमकां मेळोवंकय कश्ट. त्या देखून सांगचें आमकां
देव आसलो वय, पूण आमकां तो देव आतां आमकां तो देव न्ही, आमकां तो बाप जावन आसा, आमी ताजी भुरगीं जावन आसा. जेन्ना तो आमकां देव जावन आसलो तेन्ना आमी ताजी फर्ज जावन आसल्या. आनी जेजूच्या काळार जेजू आयल्या उपरांत जेजूची फर्ज जावन आसल्या आमी बापाची भुरगीं जावन परिवर्तन जाल्या आनी देव जावन आसलो आमकां बाप जालो. आनी बापान आमकां जिवीत तयार करून दवरलेलें आसा आनी तें जिवीत आमकां मेळच्या खातीर, तें जिवीत आमी जोडच्या खातीर, तें जिवीत जेजून आमकां जोडून दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें आमकां जोडून दिलां. आपणावचें आमचें काम. आतां पळोवया आमच्या खातीर जेजून कशें खंयच्या रितीन जिवीत जोडून दिवच्या खातीर ह्या मांडावळीचेर ताणें आमकां हे जिविताचो आसरो आसा करून दिलो. आमी जाणा जावया. मॅथ्यू चॅप्टर 26. Matthew 26 वर्स नंबर 26 आनी 27. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी समेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें समेस्त मनशा बसत पाक्काच्या भोगसण्या खातीर तें वारवतलें. हें कोणें सांगलें? कोणी सांगलें? अरे आतां ह्या सेक्शनांत सवालां पडटात. जाप फटाफट दिजे. चूक जाल्यार वडणी जाप दिया, चूक जाल्यार वडणी, मागीर करेक्ट करया आमी. कोणें सांगलें? जेजून सांगलें. कोणाक? आपोस्तलांक सांगलें. आनी हें आयकून जाणा जाल्लो एकलो हें जेजून घडयल्लें खंयच्या दिसा? निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा. निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा हें जेजून आपोस्तलांक सांगाता हें घडलें. युकरिस्टीक मिसाचें बलिदान घडलें. सुरवेचो दीस वो. आनी हें आमच्या भाशेनंत आयकून जाणा जाल्लो एकलो तो वगेत बसोवना. तो कोण? तो कोण? कोण? नाही जुआव नाही, जुआव नाही, जुदासान जेजू विकून सोडलो न्ही. काल आयकोन आहे तुम्ही 30 नाण्यांक. नाही कोण? सांब पावलो. सांब पावलो वगेत बसोवना. सांब पावला थंय एक उर्बा आयली. ताजे थंय एक चिंता पायलें. ताणें चिंतलें, आतां हांवें आयकलें, आतां हांव समजलो, आतां हांव जाणा जालो, जिवीत हांगातून आसा, ह्या मिसाच्या बलिदानाचेर आसा, ह्या उंड्या मारिपात आसा, ह्या जगाच्या हातांत हांव मेळटा. तर हांवें बापाच्या सगळ्या फर्जेक हांवें हें सांगा जाय आनी कळय जाय आनी हर एका बापाच्या फर्जेन हें जिवीत जोडी जाय म्हणलें चिंतप ताचे थंय येवन ताणें धर्मसभे खातीर धर्मसभेच्या सान्या खातीर ह्या जगा मारिपात हें जिवीत दिवच्या खातीर ताणें परगट केलें. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 वर्स नंबर 23 तावन 26. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां. सोमा आयका. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसत दिवची. हे म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोवटी ती तुमी पियेतात तितले पोवटी तें म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले पोवटीन तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोवटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. आमकां सांगता, म्हाका आनी तुमकां सांगता सांब पावलो. कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवस्वार 11 आनी ओवळी
23 ತಾವನು 26 पर्यंत 23 ತಾವನು 26 पर्यंत तो सांगा ना हांव सांगता म्हणून ताणें सांगला ज्यो कितें संमेलनाचे हांवें घेतला आयकोन हांवें समजून घेतला तेंच हांवें धर्मसभेच्या सण्या खातीर ह्या कमारी पातयेन जिवीत मेळचे खातीर हांवें तुमकां आतां सांगून दिवचें आनी जितले फावटी तुमी घेतात सांत पाऊल सांगता जितले फावटी तुमी घेतात खातात आनी पियेतात तितले फावटी समेचे मरण तो परत येसर तुम्ही ताज्या उडासा करतल्यात कोण पुरो आमी खाताव आनी पियेताव कितले फावटी खाताव आनी पियेताव तितले फावटी आमी समी परत येता पर्यंत ताज्या मरणाचो उडास काडन आमी खाताव आनी पियेताव आतां आमी आमचे इतल्याक चिंते आमी कितले फावटी खाताव आनी पियेताव अत्यंत एकपटी थोडे जण भारी कश्टान येवन मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जातात आनी खातात आनी पियेतात आता वो उंडो खावंक आसा आमी ही काल्स आमी सेवंक आसा वो उंडो आनी ही काल्स आमी कशें सेवी जाय खंयच्या रितीन आमी सेवी जाय शेवल्यार कितें जाता आनी शेविनातल्यार कितें जाता आमी आतां हें जाणा जावया ध्यान दियात खंयचेच एक उतर ना समजणेन तें उतरून वचोंक तुमी अवकाश दिनाकात आतां जाणा जावया आमी कुमगार सेवी जाय वय उंड्या रुपान जेजूची कूड आमी सेवी जाय वय जेजूचें रगत आमी उंड्याच्या रुपार पवित्र आत्म्या आमी सेवी जाय वय तेंच जावन आसा बापाचो शब्द आनी बापाचो पवित्र आत्मो उंडो जावन संवसाराक देंवन आयलोलो आनी जेजूची कूड आनी रगत कुमगारा सवें उंड्याच्या रुपान आमी सेवी जाय वय पूण आमी शेवल्यार कितें जाता सेविनातल्यार कितें जाता आनी कशें सेवी जाय हें आमी जाणा जावया जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 53 to 57 देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशा पुताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना मनशा पुताचें मांस आमी केल्ले करीत आनी ताचें रगत आमी पियेल्ले करीत आमचे थंय जीव आसचो ना आमकां जीव जाय आमकां जिवीत जाय आमकां जिवनपण जाय आमी जेजूची कूड उंड्या रुपान जेजूचें रगत आमी उंड्याच्या रुपान पवित्र आत्म्या सवाय आमी सेवंक जाय ना जाल्यार आमचे थंय जिवीत ना जीव ना हांव सांगना देवाचें उतर सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता ताचे थंय सष्टनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो हें टेम्पररी 4 दिसांचो नाटक ड्रामा हें 4 दिसांचें जिवन आमचें आज हांव हांगा तुमच्या मुखार आसा फाल्यांचो दीस तुमच्या मुखार उबो रावूंक म्हाका मेळटा की ना म्हूण म्हाका गोत्तू ना पूण ताच्या उपरांत जर तर पुनर्जीवनपण आमकां आसा म्हूण सांगलो जेजू जर तर आमकां पुनर्जीवनपणांत उठयता आनी ताणें आमकां उठोवंक जाय जे वय जाल्यार त्याच जेजूची कूड आनी रगत मिसाच्या बलिदानाक येवन उंड्याच्या रुपार कुंभारा सवय आमी सेवंक जाय आनी जर तर आमी सेविना आमचे थंय जीव ना जर तर आमी सेविना आमकां जिवनपण ना जर तर आमी सेविना आमकां जिवीत ना देवाचें उतर क्लियर सांगता प्रेज द लॉर्ड ताचे मुखार कितें कित्याक मुजें मांस खरें खाण आनी मुजें रगत खरें पिवान मुजें मांस खरें खाण आनी मुजें रगत खरें पिवान कोण बायबल वाचतात पळय तुमच्या बायबलांत अशें ना मू मटन मसाला आनी परवटा खरें खाण आनी चिकन बिर्याणी खरें खाण आनी ब्रँडी विस्की रम बियर खरें पिवान तशें म्हणिना मू आमी खंयच्या खाणांनी पियोना फाटल्यान चड महत्व दिता आनी हें खाण आनी हें पिवान ह्या खाणाक आनी पिवनाक कितलो महत्व आमी दिता
मिसाच्या बलिदानाक आम्ही येतो 1 घंट्याचे मिसाचे बलिदान आयतर संत भगवंतपणी सांभाळ म्हणून कायदो गेला देखून आम्ही येतो आणि आम्ही हांगा 1 घंट्याच्या अवधेंत आमचे ध्यान कितले गाडे कितल्या नमनेर कशें कशें भोंवता. थोडी हांगा बसून आसल्या गाडेच सीधा अमेरिकाक पावतात. बसून आसले बरीच सीधा वचून कोड्याला पावतात. हांगा बसून आसल्या कडेच जपानाक गी आनी खंय इटली गी आनी खंय गल्फाच्या खंयच्या खंयच्या कंट्रीन गी पावतात. आनी हांगा बसून आसल्या कडेच बसून आसले बरीच घराही पावतात. आणि थोडी बसून आसल्या बरीच झगडेही करतात. बसून आसले बरीच चिंतपान हांव आतां मिसात हांव गेल्ल्या उपरांत हांव कितें ताका सोडटा म्हणून गे आतां मिसाचो वेळ कालें करचें वो वेळ पाशा जाल्या प्रमाणे मीस ना त्या देखून हांव ताका सोडून आयलां. फाटीं वचून हांव ताका पूछ शिकयतां. बसून आसल्या कडेच तूं झगडतात ताजे इतल्याकच. आनी बसून आसल्या कडेच कालचें परचें आनी पुरो ताजे थंय कितें जालें हाजे थंय कितें जालें ताणें म्हाका कितें केलें हें पुरो चिंचें. मुखार हांवें ताका कशें करचें 1 घंटो पवित्र घंटो 1 घंटो जिवीत आमी आपणाचो वो संदर्भ वेळ वो घंटो. पूण आमचें मोत खंय. म्हजें तें तशेंच आसलें. हांवें तुमकां पोर सांगलें टेस्टमनी 1994 सप्टेंबरांत म्हाका कळ्ळें की म्हजें मागणें मिसाचें बलिदान हांव खंय खंय जावन येतालो. इवन गल्फांत मस्कट आसल्यार 200 किलोमिटर 350 किलोमिटर पयस जावन हांव मिसाक आनी येतालो. तितली म्हाका आतुराय उर्बा उमेद आसली. पूण मिसाच्या बलिदानांत 1 घंट्या खातीर बसल्या कडेन म्हजी मोत तशीच खंय खंय धांवताली आनी तें म्हाका थंय कळ्ळें. आनी ह्या रितीन जर तर आमी जिवीत जोडच्या इराद्यान आमचें पुरा मोतीचें कनेक्शन बापा थंय दवरून जर तर हें 1 घंट्याचें पवित्रपणाचें मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी ध्यान दवरून जर तर चलयना जाल्यार आमचें मागणें थंय पावना. कित्याक कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाता. कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाल्यार कशें पावचें तें. आमी उलयल्लें ताका आयकताय. आमी उलयल्लें मागणें भक्तीपणाचें उतरां बोगणां चिंताप थंय ताका कळचें जाल्यार ताणें आयकचें जाल्यार कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्ट जायचें. ताजे मदें कितें कितें चिंतलें जाल्यार कनेक्शन डिस्कनेक्ट. ताजे बदलाक जिवीत होगडोवच्या खातीर पुरो चिंतपां बोगणां पुरो येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्या रितीन आमी दुसऱ्या लागीं रागार जाता. ह्या खातीर ह्या रितीन आमी दुसऱ्या कडेन हगे करता. ह्या खातीर ह्या रितीन आमी दुसऱ्या कडेन फटी मारता. ह्या खातीर ह्या रितीन मोसोर राग जिद्द ताका लुकसाण हाका लुकसाण ताका बेजाराय हाका दगदणी ताका खंत हाका बेजाराय आमच्या मारिपात आमी दुसऱ्यांक करता. आनी तांकां कश्ट दिता देखून 10% ती कश्ट जातात. आमी तांकां कश्ट दिता देखून आमी तांकां न्ही आमी जेजूक कश्ट दिता देखून आमकां 100% कश्ट आमकांत फाटी मारतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी हें नेणासोन करता त्या देखून आमी हें करूनच येता. जर तर जाणा जालें जाल्यार आमी खालें करता गे म्हणून कोणा विशीं खालें वायट चिंता कोणाक कालशें दग दिता कोणाक आमी लुकसाण करता तें तांकां न्ही आमी जेजूक करता हें लुकसाण. ताजे विशीं खबरो उलयता ताका आमी खंती घालता ताका आमी बेसाराय घालता ताका आमी लुकसाण करता कोणाक जेजूक आमी करता अशें म्हणून जर तर आमी चिंतलें जाल्यार आमी कोणायक एका दुसऱ्याक लुकसाण करूंक वचना. आनी त्या संदर्भार जेजूच्या तर्फेन आमीच आमचें लुकसाण करून खाण घेता. कित्याक जो कोणे म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक अस्कत भावांक आनी भयणींक गरजेवंत म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक कितें सक्कड केलां आदारशिलां सुदारशिलां तांच्यो गरजो तीरशिल्यात तें तांणी म्हाकाच केलां म्हणटा जेजू. आनी हांव तांच्या खातीर हांव करतलो. जर तर आमी त्या रितीन केलां जाल्यार तोय आमकां त्याच प्रमाणे बरेंच करतलो. जर तर आमी त्या प्रमाणे आमी तांकां करून उलटेंच कालें केलां जाल्यार आमच्याय जिवनांत उलटेंच जातलें. पूण तो करिना. ताजो दुस्मान आसा पळय तो राज चलयता आमच्या थंय. तो आमकां केलें खंयचेय आमी कितें फाड केल्यार तो आमकां फाड करिना. ताजो दुस्मान आसा पळय तो बराबर ताजें काम चलयता आमच्या थंय आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांतय आमच्या शेजाऱ्यातय आमच्या इश्टातय आमच्या मोगाचें न्हय वाड्यांत फिरगजींत पुरो जाता तशें. त्या देखून आमी ध्यान दवरूंक जाय.
त्या देखून आम्ही चिंतूंक जाय कोणालागी उलयतना हांव खाले उलयतांगी म्हणून पयलें जाणा जावन समजून मागीर उलयचे आमी खाले करतना पयल्या खातीर खाले आमी करता हांव तें बरें गी या पाड गी म्हणून पयलें जाणा जाय उपरांत करीत जाय नाजाल्यार आमचो सोडवंदार जेजू आसा पळय ताजो दुस्मन आसा न्ही तो येवन एडवांटेज काडून घेता तो अवकाश आमी दिवंक नजो प्रेज द लॉर्ड आनी केदार केदार आमी पयल्याक आमी बरेंपण केल्यार थंय तांचे तोंड आमकां फाड मेळटा आनी तें मेळचेंच आमी पयलें जाणा जावं आनी कोणायकी जर तर आमी हेल्प करता जाल्यार बरेंपण करता जाल्यार ताज्या बरेपणा खातीर ताज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमी वावरता जाल्यार आनी थोडें ताका दिलें आनी कितें आदर्शिलें कितेंय केलें जाल्यार तांच्या तावन आमी तांकां आदार सुनच्या पयलेंच आमी आमकां तयाराय करून काडूंक जाय त्या मनशा तावन आमकां पाडस कश्ट दूख कंत बेजारायत मेळटली म्हणून जाणा आसुनूच आमी हें करूंक जाय आनी तशेंच जाता कित्याक म्हळ्यार जेजून ताज्या ह्या संवसारांतल्या स्वता जिवितांत ताणें जीवन आमकां दाखयलां ताणें कोणायकी फाड करूं ना बापाच्या फर्जेक बापाची भुरगीं जावन परिवर्तन करूंक आयलो तो बापान जिवीत जोडून दिवच्या खातीर तो आयलो आनी तो 33 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो कोणा खातीर सगळ्या बापाच्या फर्जे खातीर ताणें बरेंच बरें केलें कोणाकच एका भावाक या एका भयणीक ताणें फाड करूं ना आनी कोणा सकट ताणें बरें केलें की तांणी सगळ्यांनी ताका धरलो मारलो कश्टिलो दग दिलो हिणसिलो इन्सल्ट केलें नागडो केलो विंगो केलो कुरीस दिलो आनी कादें केलें मारलें रगत वळयलें ताणें उपरांत अखेरच्या काळाक ताका कळलें की आतां हांवें हो संवसार सांडून बापा थंय वचोंक आसा तर ताज्या पयलेंच हांवें हांकां सगळ्यांक बापा तावन माफी जोडून दिवंक आसा म्हणालो आनी उसार म्हणालो बापा हे सकड कितें करतात ते नेणांत आनी बापा तूं तांकां माफ कर तांकां बक्षी बापा म्हणालो आनी आमी तेंच करूंक जाय ते कोणाक पुरो आमी हेल्प करता कोणाक पुरो आमी आदार दिता कोणाक पुरो आमी कुमक दिता कोणाक तांच्या जिविता खातीर वावुरता कुटुंबाच्या सुदारणा खातीर आमी कोणाक पुरो वावुरता तांच्या तावन आमकां अशेंच मेळटलें कशें जेजूक मेळिल्लें आनी त्या वेळार आमी परिवर्तन जावन तांचे वयर राग करचो न्ही तांकां आमी बक्षी जाय तांचे थंय द्वेश करचो न्ही तांकां बक्षांनी दी जाय तांकां आमी कश्टूंचे न्ही तांकां आमी माफ करी जाय तांकां आमी वायट दृश्टेन वायट चिंतपान गाळी दिवचे न्ही शिराप दिवचे न्ही तांच्या खातीर आमी बरें मागत जाय प्रेज द लॉर्ड आनी अशें आमी बरें अपेक्षिल्यार बरें चिंतल्यार बरेंपण केल्यार मात्र आमी येवन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलें हें मागणें चिंतपा बरीत बरें उद्देशान थंय पावता आनी आमकां हांगा तावन जिवितय मेळटा जर तर कोणाचो राग मसोर हगे जिद्द कोणाक लुकसाण ताका हाका पुरा खंयच्या रितीन मान काडलो ताका जिवांत आसून दुशीत मारलो आनी आयल्या हांगा मिसाच्या बलिदानांत हांगा एकठांय जाल्या हांगा बसल्या आनी हांगा तावन याजकाच्या हातान तावन आल्तारी तावन जिविताचो उंडो घेतलो तो जिविताचो उंडो जायना तो आमकां मरणाचो उंडो जाता थंय आमी आतां आयकतले मुखार प्रेज द लॉर्ड आयकून घेया जाणा जाया समजून खाण घेया एकच एक सेकंद विबाडी नाकात आतां जस्ट एक अर्ध्या मिनिटा खातीर उबा रावया आनी एक कोरस गावया कुशल गायन उल्लासो मुझे भीतर जेता मुझे भी जीवन जीजू मुझे गायन कर कुशल गायन उल्लासोड 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 मुझे भीतर जेता मुझे भी जीवन जीजू मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता आमकां जेजू थंय जियोंक जाय ताजें मांस आनी रगत आमी शिवंक जाय आनी जेजून आमच्या थंय आमच्या भितर जियोंक जाय बापाचें राज आमच्या थंय येवंक जाय तर जेजूनी आमच्या थंय जियोवच्या खातीर आमी ताका शिवंक जाय आमी मागता केदाराय
बापा म्हज्या भुरग्यांक बरी बूद दी, तांकां मोती उजवाड दी, घरांत कुटुंबात समाधान दी, शेजाऱ्या थंय माया मोगान एकवट दी, अशें आमकां बरें जिवीत दी बापा अशें म्हूण मागता. ताजो अर्थ कितें मोगाच्यानो? म्हळ्यार सर्गींच्या आमच्या बापा तुजें रास आमचे थंय येवं. हे सर्गींचे राज बापाचे बापा जावन आमचे थंय येवचे खातीर जर तर आमी ह्या नमनेर ह्या अर्थान ह्या उतरांनी मागता जाल्यार आमचे चलती जिवांनी तशेंच आसूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय आनी म्हज्या मुखल्या भावाच्या विशयेंत हांवें चिंतूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय मुखल्या भयणीच्या विशयेंत चिंतूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय हांवें म्हज्या शेजारच्या विशयेंत चिंतूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय म्हज्या वाड्याच्या विशयेंत हांवें चिंतूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय हांवें फिरगतकारां लोकां विशयेंत हांवें चिंतूंक जाय. हांवें म्हाका विसरूंक जाय आनी आमचो आत्मीक वडील जावन आसचो फिरगज पाद्री ताज्या विशयेंत ताज्या वावरा विशयेंत तो आमच्या खातीर कितें पुरो करता. आमी इतले वाडे इतलीं कुटुंबां इतली व्हडली फिरगज इतलीं कुटुंबां इतलो लोक पूण तो आसा एकलोच ताज्या विशयेंत आमी चिंतूंक जाय. आमी हर एक फावटी मागता आसतना पयले आमी कोणा खातीर मागता? बायल घोवा खातीर मागता, घोव बायले खातीर मागता, आवय बापूय भुरग्यां खातीर मागता, भुरगीं आवय बापूय खातीर मागतात. रॉंग. आमी सर्वांनी मागणे सुरवात करता आसतना हर एकल्यांनी एका मनान एका काळजान एका उद्देशान उमेदीन उर्बेन मागणे आमचे सुरवात करचे. पयले सुरवातेर सुरू करचे आमच्या कॅथोलिक धर्म सभेच्या आमच्या फिरगजीच्या पाद्र्याबा खातीर पयले मागाचे. ताजे उपरांत आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर शेजारच्या खातीर वाड्या खातीर फिरगजी लोकां खातीर मागासय. कित्याक म्हळ्यार तो सारको आसा, तो ताजे थंय देवाचें राजकारण आसा, तो ताजे थंय पवित्र आत्म्याची सकत आसा, पवित्र आत्म्याचो उजवाड ताज्या मोतींत फांकला, ताज्या कुडीन ताज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो उजवाड आसा, ताज्या जिविताच्या वाटेचेर पवित्र आत्म्याचो उजवाड आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडाच्या आदाराचेर तो ताज्या जिविताची वाट आमच्या खातीर चलता. तर मात्र आमकां इगत माते मारिपात बरें जिविताचो आसरो, जिविताची वाट, बापाची वळख, बापा थंय एकवटपण, बापा तावन जिवीत तो जेजू मारिपात पवित्र आत्म्याच्या बळोवन सकते सवय बापा तावन आमकां जोडून घेवच्या खातीर आदार जातालो. जर तर तो ना तर आमी पिसोडलेली आसतलीं, शिंपडलेली आसतलीं, गत आदार नासलेल्या भशेन आसतले आनीक आमी अनाथा भशेन आसतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. ताजे बदलाक आमी कालें करता. धर्मीक भावांक धर्मीक भयणीक याजकांक आनी सिस्टरांक आमी कालें चिंता, कालें उलयता, कालें सांगता, कितें खबरो करता, कालें मान तांचो काडटा. ह्या आतां टायम मेळ्ळ्यार आतां ह्या दनपारा उपरांतल्या सेक्शनाचेर ह्या सेकंड पार्टा उपरांत तें आमकां आयकूंक मेळटलें. हांव कांय सांगना, देवाचें उतर क्लियर सांगता. याजका विशयेंत आनीक धर्म भयणी विशयेंत क्लियर टू क्लियर देवाचें उतर सांगता. तर मोगाच्यानो जेजूची कूड आनी रगत मिसाच्या बलिदानाक येवन आमी हांगातावन घेयजेत ह्या जगातां. पूण ती आमी कशी घेयजय तें आमी जाणा जावया. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11. 1 कोरिंथियन्स कोरिंथकारांचें पयलें पत्र चॅप्टर 11 वर्स नंबर 27 to 31. देखून जो कोण पावोन आसतना वो उंडो खाता वा सुम्याचे कालसिंतले पियेता तो सुम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. देखून जो कोण पावोन आसतना वो उंडो आनी कालसिंतले खाता आनी पियेता तो सुम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? बापाच्या कुशे विरोध आमी जियेल्या आनी जेजूक आमी दुखयले, हेरांक तांकां हांकां कोश्टून दोगदून आतां हांवें सांगल्या बरी. आनी तेंच सुकी त्या सुकी मारिपात फातकां आमी आदारलीं आनी ते फातकांचे बरें आमी आमच्या काळजांत आमच्या कुडीन आमच्या जिवितांत ओन काडून आमी मिसाच्या बलिदानाक आयल्या. आनी आमी आमची दूख धरूना, आमचो पश्चाताप आमी करूना, आमी ह्या फातकांक लागून रडोना, कुमसार आमी जावना, फातकां जावन सुटका आमी जोडूना. आनी त्याच कंडिशनार येवन आमी जेजूची कूड उंड्याच्या रुपान कुमगारा सवय शेवली जाल्यार आमी जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जातेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
आमच्या जीवनांत आमच्या जिविता खातीर आमचे जिवीत उजडच्या खातीर अति वर्त्यान वर्ते मागणे भक्तीपण म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मिसाचें बलिदान आणि या मिसाच्या बलिदाना मारी पातच आमकां मेळटा जिवीत जर तर आमी ना पावा आसोन वो जिविताचो उंडो शेवलो जाल्यार खुमगार आसोवे आमी जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता त्या खातीर आमी मुखार कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया या पासोत हर एकलो पयले आपली झट्टी करूं आनी उपरांत वो उंडो खावं आनी हे कालशींतले पियेवं त्या खातीर हर एकलो पयले आपली झट्टी करूं हांवें तुमची झट्टी करची न्ही तुम्ही दुसऱ्यांची न्ही दुसऱ्यान तिसऱ्याची न्ही आनी तुम्ही म्हजी झट्टी करची न्ही आमची झट्टी आमी करूंक जाय आमचे जिविताचे घडयो जिविताचे संदर्भ केदार हांवें कालें केलें कोणा खातीर हांवें कालें केलें कोणाच्या विशयान कालें चिंतलें हें पुरो उडासा काडूंक जाय जावंक पुरो ल्हानपणार तावन म्हाका उडासच ना आमी कॅरच करूं ना अशें तूं उरलां तें ती सूक ती पातकां अशेंच उरल्यात आतां उडासा काडलें उडासा काडया लिस्ट बरया सगळी आमची जर आमी करूंक जाय आनी सगळे आमी लिस्ट बरोवंक जाय आनी सगळे हे लिस्टी सगळे वचोन आमी जेजूच्या जाग्यार ह्या जागबा बसलो आसतलो फाल्यां आनी ताज्या कडेन वचोन जेजूच्या पांया म्हणान पुरो पातकाची पोटली वमतूंक जाय आनी आमकां पातकाच्या गुलामपणांत सुटका जोडूंक जाय आनी अशें आमी नितळ जावंक जाय पयल्यान आमी कुमसाराक वयचे पयलें दूख धरिजे पश्चाताप करीजे कांटाळाचे त्या करणेक त्या आमच्या जिविताक आनी थंयच तावन आमच्या त्या पातकांच्या त्या गुलामपणांतय ज्यो तें फावंडेशन आसा पातकांचे थंयच तें हालोवन वता आनी जेन्ना दूख धरून आमी पश्चाताप पावता थंय तावन तूं पातकां आमची भायर गेलीं कित्याक आमी पातकां थंय नांव आमी कांटाळ्ळे ताका आमी हेट केलें ताका आमी भायर घालें ताका चिंतपा सवें बगना सवें दुकान कांटाळोन भायर घालें कोणाक आमी हेट केलें जाल्यार ती आमच्या सांगात येता ते रावता ते साद आसाय रावल्यार आमी तांकां स्विकार करता ना त्याच नमनेर ज्यो कितें आसात ते आमी कुमसारा वयच्या पयलेंच आमच्या कुडीन तावन आमच्या मोतीन तावन आमच्या काळजान तावन आमच्या जिवितान तावन कांटाळोन आनीक पश्चाताप करन रडोन दुकान हेट करन आमी भायर घालता आनी ताच्या उपरांत जेजूच्या पवित्र अमोलीक रक्तान नितळ जावच्या खातीर आमी कुमसाराक येता थंय वचोन ती एकच एक वाट एकच एक रीत तोच एक अवकाश तोच एक आसरो आमकां आमच्या पातकाच्या खतान तावन आमी नितळ जावच्या खातीर थंय वचोन उसारन सांगलें हांवें अशें केल्लें म्हजें थंय अशें जाल्लें अशें म्हणून उसारन सांगल्या उपरांत तोच याजाक आमकां बरी समजणी दिता ताजे उपरांत तो आमच्या खातीर मागता जेन्ना तो आमच्या खातीर मागता तेन्ना आमी जेजूच्या पवित्र अमोली रक्ता सवें पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी नितळ जाता ताजे उपरांत सांगता तो बेसांव दिता आनी म्हणटा बाये बाबा समाधान वस आनी त्या वेळार आमकां मेळटा एक मतीक खुशी मतीक संतोष आनीक एक आमकां एक जाता आनंद तो आत्मीक खुशी आत्मीक संतोष आत्मीक आनंद वो खंय तावनी आमकां मेळना खंयच्याय ठिकाणी आमकां मेळना खाली फकत मेळटा कुमसाराच्या सक्रामेंतान मात्र मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुखार देवाचे उतर काले म्हणटा कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हणून समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच केस्त खाता आनी पियेता देखून जो कोण उण्याच्या रुपान कुंगार शेवता आनी कितें म्हणून नेनासोन खाता आनी पियेता असल्या बरीच त्या पातकी जिविता सवें तो आनी ती आपलीच केस्त खाता आनी पियेता आपलेच कश्ट जिवितांतले खाता आनी पियेता आपलेंच अनवर अवघड जिवितांतले खाता आनी पियेता आपलेंच अस्समाधान जिवितांत तें खाता आनी पियेता आपलीच देरेस्पराय खाता आनी पियेता आपलेच कुडींतली पिडेचे कश्ट दूख ते ये आनी कितें मागीर कितें सगळी खाता आनी पियेता खंय तावनी न्ही हांव सांगना देवाचें उतर सांगता प्रत्येक जाल्यार हांव तुमकां वाचून सांगता कित्याक जो कोण ही कूड कुंगारा सवें उंड्या मारिपात कुंगारा सवें ही कूड जेजूची
कितें म्हणून समजनासतना खाता आनी पियेता तो आनी ती आपलीच केस्त खाता आनी पियेता. त्या देखून आमी कुमसार जायनासतना, फातकांत सुक्का जोडिनासतना, नितळ आमी जायनासतना आमी येवन कुमगार काणयोंक नजो. मिसाच्या बलिदानाक आमी येजयच, पूण नितळ जायनासतना, सुटका जोडिनासतना फातकांत आमी कुमगार काणयोंक नजो. याजक बाप हांगा दिता म्हणून आमी फातकी जिवीत काणयोन हांगा आयल्यार याजक बापा कांय लुकसाण ना. ताका आमी कुमगार काण गेल्यारय लुकसाण ना, ताका कुमगार काणयेनातल्यारय ताका लुकसाण ना. पूण आमची केस्त आमीच कातां जेन्ना आमी नितळ ना आसोन जिविताचो हुंडो शेवल्यार, कुमगार शेवल्यार, त्या देखून आमी कुमसार जावन, नितळ जावन, सुटका जोडून आमी येवन पुरो तयारीचेर येवन जिविताचो हुंडो आमी शेवंक जाय. ना शेवंक नजो. जर तर आमकां देवाचें उतर सत म्हणून बगता, देवाचें उतर खरें सत आनी देवाच्या उतरांत एक सकत आसा, एक पदवी आसा. हे देवाचें उतर, हे देवाचें उतर म्हणून आमी मानून घेता. हे देवाचें उतर मनशाचें न्ही, हे देवाचें म्हणून आमी मानून घेता. तर देवाच्या उतरा प्रमाणेच आमी चलोवंक जाय आनी करूंक जाय आनी आमी जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून हांगा ऐका मुखार, देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्खत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर साबार मोरणी पावल्यात. ना पावा आसो न्हू, फातकी जिणी घेवन येवन हांगा जिविताचो हुंडो आमी शेवल्ल्यान एक आमी जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाल्या. दुसरें आमची केस्त आमीच खुद्द खाता आनी पियेता. आनी ह्या लागून आमी जायते जण अस्खत जाल्या, जायते जण पिडेस्तय जाल्या आनी जायते जण आमी मोरणी पावल्या. म्हणटा देवाचें उतर हांव न्हय, थोडी अश्यो 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 पळयतात. हांव काल आनी 2 दीस आसलो, हांव कांय सांगना, देवाचें उतर सांगता. हांगा भायर जावंक गेट एकूच आसा, म्हाका दुसरी वाटय ना. हांव कांय सांगना, दया करून समजून काडया, देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर आमकां कसली अस्खत गाय नाका, आमकां गठायन बरोवंक जाय, फावा आसोन नितळ जिणी, नितळ जिवीत घेवन येवन देवाचो शब्द आनी पवित्र आत्मा, जेजूची कूड आनी रगत तेच जावन आसा उंडो कुमगारा सवें आमी शेवंक जाय. आनी आमकां पिडा जर तर नाका, बरें करून येवन नितळ जिविता सवें आमी शेवंक जाय. आनी आमकां जियेजय मरोंक नाका, नितळ जिविता सवें येवन शेवंक जाय. थोडे जण मोरणी पावल्यात म्हणटा देवाचें उतर. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार कुडींत ते जिवंत आसात, पूण आत्म्यान ते मेल्यात. ते आत्म्यान ते मेल्यात देखून काले म्हणून नेणा सोडून येवन खातात आनी पियेतात आनी आपली केस्त आपणायतात. ताचो अर्थ तसो. कुडींत ते जिवंत आसात वय, पूण आत्मीक जिवनांत आत्मीक रितीन ते मेल्यात. आनी तसल्यांक कितले पुरो आमी हांगासर देवाचें उतर आयकोन ही समजणी आमी घेता. आमी सगळ्यांनी खंय खंय साद आसा थंय थंय तांकां तांकां ही समजणी दिवंक जाय. ही दिवंक जाय आमी समजणी हर एकल्यांनी. काल हांवें आयकोवचें आनी म्हज्या खातीर स्वार्थीपणाचें चिंता बसोंक नजो. हांवें 1 आनी 10 जाणांक सांगूंक जाय आमी निस्वार्थपणाचें जिवन म्हणटा ताका. त्या दळा मात्र आमकां बेसांवां वयर बेसांवां संवसारी जिविता खातीर मेळटात आनी कुरपे वयर कुरपा आत्मीक सर्गाच्या जिविता खातीर मेळटा. बेसांवां जावन आसात संवसाराच्या जिविता खातीर आनी कुरपा जावन आसा सर्गी जिविता खातीर. जर तर बेसांवां सवें आमकां बेसांवां हांगासर मेळटा, देवाचें उतर आयकतानांत मस्त जाणांक बेसांवां जायती खुशी, जायती दादोसकाय, थोड्यांची पिडाय गुण जाता आनी कितें जाता. देवाचें उतर आयकोन ताचो अर्थ समजून काडून कशें आमच्या मतींत, मतीच्या चिंतपांतय, आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत देवाचें उतर कशें पाशार जाता की देवाच्या खुशे विरोध कितें सक्कल आमचे थंय पिडा, कश्ट, अनवार, अवघड, कंद बेजारां आसा ती सगळी भायर वता. जायतीं जाणां बरीं जाल्लीं आसतलीं. पूण ह्या बेसांवां सांगता सांगता आमी कुरपाय सरकार राजा खातीर, सर्गी जिविता खातीर जोडूंक जाय जाल्यार आमी जोडून घेतलें हें दुसऱ्यांक 10 जाणांक आमी दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ते दळा काल जाता आमी जेजू सवें काम करतले.
आमच्या मारिपात जेजू काम करूंक अपेक्षिता आम्ही ताका परवानगी दिवची. जेजू तुझी खुशी वय जाल्यार तू ये मुझे सांगाता, हांव तुका परवानगी दिता आनी मुझे सांगाता येवन तू 10 जाणांक जिवीत दिवच्या खातीर काम कर. आणि हेचें जेजू सांगाता. आता हांव आता तुमच्या सांगाता, तुमच्या मुखार उबा आसा, हांव न्ही. जेजून सांगला की डेनिस वच, हांव तुझ्या सांगाता आसा. तशें जेजू म्हज्या सांगात आयला आनी जेजू म्हज्या मारिपात तुमच्या लागीं उलयता. तितलेंच हांव कांय उलयना. हांव गुत्तू ना. आतां एक थोड्या मिनिटां दड्ड पडलो आनी काल जायत कांय गुत्तू ना म्हाका. सांपावली तेंच सांगता, हांव न्हय, तो जिवंत क्रिस्त म्हज्या मारिपात काम करता. सांपावलून कांय करूं ना. जिवंत क्रिस्तान सांपावला मारिपात काम केलां. प्रेज द लॉर्ड. तेंच सेम वे त्याच नमनेर आमी कांय करिना. तोच जिवंत क्रिस्त आमच्या मारिपात काम करता आसतना आमी परवानगी दिल्यार मात्र तो काम करता. आमी जर तर इन्कार केल्यार तो आमच्या मारिपात काम करिना. आणि आमी आयकोन जाण जावन हे जिवीत जोडून घेवन जर तर आमच्या इतल्याक आमचेंत स्वार्थीपणाचें जिवीत आमी जोडच्या इराद्यान जर तर आमी आमचो वेळ पाशार करता जाल्यार आमच्या खातीर कांय सर्तीक बेसांवां मेळची नात. आनीक आत्मीक जिविता खातीर, सर्गाच्या वाट्या खातीर, सर्गी जिविता खातीर कुरपाय कांय सर्तीक आमकां मेळची ना. जायते दाराळ मापान जर तर आमकां जाय आमी हेरांकी दिवंक जाय. कितले आमी दिता तितले आमी 10 वांट्यांनी न्ही 100 वांट्यांनी जोडटले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण आमी आमचीच पयलें जट्टी केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे झट्टे काल आमी येतिना. पूण आमी आमचीच पयलें झट्टी केल्ली जाल्यार म्हळ्यार आमचीच तपासणी करणं, आमकां आमचोच पश्चाताप करणं, आमची दूख धरणं, आमी आमच्या फाटल्या जिविताक फाटकी जिविताक कांटलो न्हू, थंय वचून कुमसार जावन नितळ जावन येवन जर तर जिवित असो उंड आमी शेवलो जाल्यार ह्या परी आमी कंतीक, बेजारायक, कश्टांक, अनवरांक, पिडेंक अशें आमी बली जात्या ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आता जायते जर तर खंयच्याय नमनेचे जर तर आमच्या थंय असले पुरा अडचणेचे जीवन आमी आमच्या थंय आमच्या कुटुंबा सवें जीवन आसा वय जाल्यार, कश्टां सवें आमी जीवन आसा वय जाल्यार कारण हें, जायत्या मापान कारण हें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाच्यानो आमी सुटावे कुमसार जाय. आनी थोड्यांनी कुमसार जावची रीत कशी करता आसा की व्हडली व्हडली लजेची नालिसायची पातकांनी पुरो लिपोवन लिपोवन दवरची आनी लल्लान 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 ज्यो खंयची कांय सुडालतारान सांगी येता तसली पुरो सांगची. आमकां हें गोत्तू ना. आमी लजेची नालिसायची पातकां करता आसतना कोणीय मनीस पळयनातले. पळय आमी चिंता कोणी पळोवना म्हणून. आनी आमी जेजूच्या जाग्यार ह्या जाग बसून आसता ताज्या कडेन सांगूंक आमी लजेता. पूण आमकां इतलें गोत्त आसूंक जाय कोणी मनशांनी पळोवना वय, पूण जेजून पळयलां आनी ताका दुखलां आनी ताणें सुरसुरे केल्यात, पाश्चाताप केल्यात आनी तो चिंतून आसा ताज्या तितल्याक आळे म्हजो भाव, आळे म्हजी भयण म्हज्या कुशी विरोध जी येता सूख आदारता आनी पातक करता, जिवीत फोगडायता बापा तावन अशें म्हणून तो सुरसुरतालो आनी तो रडटालो. आनी आमी खुशी जडटले. हांव टेम्पररी खुशी. आनी त्याच पातकां तावन सुटका दवरचे खातीर त्याच जेजू लागीं वचोन आमकां सांगूंक लज. तेंय जेजू गुत आसा, थंय तो सुरसुरता. आनी व्हडली 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 जिविताक आडकाळे जावन आसले, जिवीत जोडच्या खातीर कितें पुरो आडकाळे जावन आसली ती पातकां म्हजे भयण म्हजो भाव लिपयता. आनीक ही लल्लान लल्लान पळय सांगता पूण ताका जिवीत ताणें जोडच्या खातीर कांयच आंतू आदार ना अशें म्हणून थंयसरी तो सुरसुरता आनीक रडटा. आनी तो वेट करनासा, राखोन आसा की केदाळ म्हजो भाव आनी भयण म्हज्या लागीं येतात आनी पातकांचें बगसाणें पातकां तावन सुटका जोडटात की म्हणून वेट करनासा. त्या खातीर मोगाच्यानो पयले पातकांच्या लिस्टींत आमी व्हडली व्हडली लजेची नालिसायेची आमी लिस्ट बरोवंक जाय. ताजे उपरांत ल्हान ल्हान करूंक जाय. हें हांवें केल्लें 1994 सप्टेंबरांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोणी भाग्यवंत ना. जेजू आयिल्लो भाग्यवंतांक न्ही, ताणें खुद्द सांगला ताज्या उतरांनी
हांव आयिल्लो भगवंतांक न्ही, हांव आयिल्लो पक्क्यां खातीर, हांव आयिल्लो भलायकांतांक न्ही, हांव आयिल्लो अस्कतां खातीर, हांव आयिल्लो ग्रेस्तांक न्ही, हांव आयिल्लो दुर्बळ्यां खातीर. आणि तशें आसतना दुर्बळे आमी, अस्कत आमी आनी पक्के आमी जेजू लागीं वचून सुटका जोडच्या खातीर आमी लजेवचें नाका. वत्ती एक अवकाश आमकां सुटका जोडच्याक आनी जिवीत जोडून घेवच्याक, आनी हो अवकाश आमी वगडावचो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मगाच्यान मुखार सांगता देवाचें उतर कालें सांगता आमच्या खातीर. आतां ह्या संदर्भी ह्या काळार अशें आसा जाल्यार जेजूच्या काळार कितें जाल्लें तेंय आमी जाणून घेवया. जेजू देवाचे उतर मारपात हें पुरा लेफ्ट एंड रायट अशें पुरा देवाचे उतर मारपात आमकां जागयता. पूण आतां जागयता मात्र न्ही, ताज्या काळार तशेंच जाल्लें. त्या देखून आतां ह्या काळार तशें जावंक नजो म्हणून तो आमकां जागोवनूच आसा. पळय आमी जाणून जावया. जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 2. जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 26 आणि 27 पहिले पळोवया आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाका हांव उड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमा इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. कालें तें कुंभार उंडो, जिविताचो उंडो वायनान बुडयलो, रक्तान बुडयलो, जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. पयल्या मिसाचे बलिदान हें. पयल्या मिसाच्या बलिदानांतच जुदास गेलो जिविताचो उंडो शेवंक जेजू लागीं आनी जेजून ताका जिविताचो उंडो दिलो आनी ताणें शेवलो आनी ताजे थंय कालें जालें. ताजे थंय कोण रिगलो? सैतान रिगलो. कोणें रिगजे आसले? जिविताची सकत पवित्र आत्मो ताजे थंय रिगजे आसलो. जिवीत ताजे थंय रिगजे आसले, ताज्या बदलाक सैतान रिगलो. म्हळ्यार मरणाची सकत ताजे थंय रिगली. कित्या खातीर? कित्या खातीर की म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 2 तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमा इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येद्दोळूच घट्ट केल्लें. हांगा आमचेय हांगा आत्मीक जेवणाची तयारी जाता मिसाचें बलिदान आनी जिविताचो उंडो शेवचे की पयलें सैतान आमच्याय हर एकल्याच्या मोतींत एक चिंताप घालून घट्ट करता. कित्याक तूं माप मागताय जेजू लागीं? राव तूं काल्याक ताज्या मुखार ल्हान जाताय. तूं माप मागी नाका अशें म्हणून नाना तर रितीच्या चिंतपान तोय आमच्या मोतीन काम करता. तेंच केलें जुदासाथंय. ताणें ताज्या मोतींत विश्वासघातान पराधीन करच्या खातीर जेजूक ताणें ताज्या मोतींत हें चिंताप घट्ट केलें. आनी आमच्याय मोतीन मोगाच्यान तोच सैतान आमच्या मोतींत घट्ट करूंक पेसारता, वावुरता. ताका बूज शिकया, हाका बूज शिकया, हाज्या विशयान खबर उलोवया, ताज्या विशयान खबर उलोवया. ताका लुकसाण करया, हाका लुकसाण करया. हाजेर रीण दिवचें नाका, ताजेर रीण दिवचें नाका. ताका दोग दिया, ताज्या कडेन मसोर करया, हाज्या कडेन मसोर करया. हाका सकयल घालया, पांय ओडून ताका आमी दंड दिया, दंडशिया. ह्या रितीन नानता रितीन खंयच्या खंयच्या रितीन सैतान आमच्या मोतीन काम करता आनी आमचें चिंताप घट्ट करता. आनी ह्या संदर्भी कालें जाता. कितें जुदासा थंय जालें तेंच आमचें थंय जावचें. जुदासान शेवलो तो जिविताचो उंडो, ताजे थंय सैतान रिगलो. ताजे उपरांत कालें जालें, गेलो आनी गोलपास काणयान मेलो. कित्याक? ताणें जिविता विरोध चूक केली, पातक केलें ताणें आनीक तेंच पातक धरून काणयोन ताणें वचोन जिविताचो उंडो केलो देखून अशें जालें. तर ताणें ताज्या चिंतपा सवय अशें ताणें एक चिंताप ताज्या मोतीन घट्ट दवरलें देखून जेजू जाणा जालो. जेजू जाणा जालो आनी त्या संदर्भी जेजू वगेत बसोवना. जेजून जुदासाक जिवीत जोडून दिवच्याक एक आसरो दिलो आनी ताका एक खुमसाराचो अवकाशी करून दिलो. जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 10 आणि 11. 10 आणि 11.
जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हणून गरज ना. कोण वचून कुमसारांत वचून नितळ जाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हणून गरज ना. ताणें ही हांगा येवन जिविताचो उंडो याजकाच्या हातांत घेवयेत. ताका आनी मुखार दुयजे म्हणून गरज ना. ताजो अर्थ गरज ना म्हळ्यार परत वचून सुक्यादान फातकां करूंकय ना. आनी तशें जालें जाल्यार परत वचून नितळ जायचे वचून कुमसारांत फातकांसून हांगा येवन जिविताचो उंडो घेवंकय ना. प्रेज द लॉर्ड. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कडनांत हे 12 जाण आपोस्तल आसले पळय, तांच्या खातीर सांगता आनी हांगासर आमच्या खातीर सांगता. तुमी सक्कडनांत आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू जाणासलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हणून ताणें सक्कळा मुखारच ताणें सांगलें जुदासाक कळीत जावच्या खातीर. जेजून ताका एक कुमसाराचो अवकाश दिलो. जर तर हें जेजून सांगता आसतना ओप्पान हर एकल्यान आयकोवच्या भशेन सांगता आसतना जर तर जुदास वचून जेजू लागीं ताणें माप मागली जाल्यार, पाश्चाताप केल्लो जाल्यार, सूख वळखलो जाल्यार जेजू ताका माफ करता आसलो. ताज्या भितर उंडो शेवता आसतना, जिविताचो उंडो शेवता आसतना ताज्या भितर सैतान रिगतो ना आसलो. कुमसाराचो अवकाश ताका जुदासाक जेजून कर्ण दिलो जाल्यारय ताणें गण्य करूं ना. कित्याक हांवें ह्या सक्कां मुखार काल्याक हांवें लांजयजय ताका दाक्षिण. हांवें कित्याक वचून माप मागजय, हांवें कित्याक वचून म्हजें फाताक उसारीजय, हांवें कित्याक वचून म्हजी सूख म्हूण हांवें वळखून काणगेजय. असलें ताजें थंय वडपण जावन आसलें जावं येत. तशें जावंक साद आसा. त्या देखून तो ताजी सूख वळखूंक सुना. प्रेज द लॉर्ड. मुखार कालें जालें. तो ताजी सूख वळखोना, ताणें माप मागोवना, तो कालतो जावना, ताणें ताज्या सुखीची आनी फातकाची दूख धरूं ना. देखून जेजू ताज्या तितल्याक कळवळटा. आनी तोच जेजू ताज्या तितल्याक आमच्या खातीर कळवळटा. आमी हांगासर ना पावो आसून जर तर कुमगाराक लायनीर आयलां जाल्यार, फातकी जिवीत घेवन आमी हांगासर कुमगाराक आयलां जाल्यार, आनी त्याच सिट्युएशनार, त्याच कंडिशनार, त्याच मेळ्या आनी फातकी जिविताचो आमी जिविताचो उंडो कुमगाराचो शेवता जाल्यार त्या वेळार जेजू आमच्या खातीर अशेंच कळवळटा. आनी त्या काळार जेजू जुदासा खातीर कळवळलो. जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 21. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. ताणें कळवळोन सांगलें, सक्कड मुखार सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरलो एकलो आनी एकले म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. जर तर आमी हांगा येवन ना पावो आसून फातकां सवय येवन जिविताचो उंडो कुमगारा सवय शेवता जाल्यार आमी जेजूक विश्वासघातान पराधीन करता. कशें जुदासान केलें तशेंच आमी करता. त्या काळार जुदासान केलें, ह्या काळार आमी करता. उडास दवरया मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सूख मेळना. आमी कितलीं जाणां सुखाविणी आसां, खंतीन बेजारांत दुखांत आसां, माया मोगांनी एकवट ना म्हणटा, कुटुंबा जिवितांत संतोष ना म्हणटा, आपलीं पातकां लिपयता जाल्यार ताका सूख मेळना. पूण जो ती उसारता दाया लाभता, ताजे थंय संतोष आसा, ताजे थंय माया मोग आसा, ताजे थंय एकवट आसा, ताजे थंय बरी भलायकी आसा, ताजे थंय एकवट आसा. आनी अशें बरें जिवीत जोडचें तसलें बरें जिविताचे अनुभव मनोभाव ताजे थंय आसा. आनी असलो आनी असली आमी जिविताचो उंडो शेवता आसतना आमी बापातावन जिवीती जोडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
स्तुति दितः देवान्नियतः देवास्तुति दितः देवान्नियतः ओ जीव आशा तोरिया तुझे राजयता तोरिया ओ जीव आशा तोरिया तुझे राजयता तोरिया ये जीजो तुझे राजयता तोरिया ये जीजो तुझे राजयता तोरिया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दया करून बसा. John chapter 1 verse number 12. John chapter 1 verse number 12. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हळ्यार आतां आमी कुंभार शेवलो मू उंड्याच्या रुपान जेजूक आमी शेवलो मू आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक ताका स्वीकार करून आमी ताका शेवलो तसल्यांक आमकां समेस्तांक ताका जाणा आसून आमी कितें शेवता म्हणून जाणा आसून गोत्ता आसून ताका आमी स्वीकार करून आमी ताका शेवलो तसल्यांक म्हळ्यार उंड्याच्या रुपार वो कुंभार म्हळ्यार बापाचो शब्द आनी बापाचो पवित्र आत्मो जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत जावन उंड्याच्या रुपार आतां हांव म्हज्या जेजूक म्हज्या भितर शेवता म्हणून जाणा आसून हांव शेवता जाल्यार तसल्यांक म्हाका आनी तसल्यांक तुमकां जेजून बापाची भुरगीं जावचे हक्क करून दिला म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असले वर्तें भाग बापाची भुरगीं जावचे आमकां हे भाग हे हक्क आमकां करून दिल्ल्या जेजूक आमी व्हडल्यान ताळयो पेटून आतां आर्गां दिया. आतां हांवें तुमकां सांगलें वो बापाचो शब्द आनी बापाचो पवित्र आत्मो जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत ह्या उंड्याच्या रुपान कुंभार सवे आमी शेवले म्हणून आतां आमी हें जाणा जावंक जाय वो बापाचो शब्द आनी बापाचो पवित्र आत्मो ह्या उंड्याच्या रुपार कशें. जॉन चॅप्टर 1 वर्स नंबर 1. जॉन चॅप्टर 1 वर्स नंबर 1. वेळा काळा परवीं शब्द आसलो, शब्द देवासोवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. समजून घेयात. आनी तो शब्द देव जावन आसलो. देव जावन आसलो तोच शब्द बापाचो शब्द देवाचो शब्द वर्स नंबर 14 आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजली. तोच शब्द ह्या संवसाराक आयलो अवकार मरयेचे उदारी अवकार मरयेच्या गर्भा मारिफात संवसाराक आयलो तो शब्द आनी तो आमच्या मध्ये आमच्या सांगाता
जियेलो तो कोण जेजू. तरी शब्द देव जावन असलो तोच शब्द जर तर ह्या संवसाराक सायबीण मारी पात आयलो जाल्यार तरी जेजू कोण जेजू देव. जेजूच जावन आसा देवूच मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. वेळा काळा बरोबर शब्द असलो, शब्द देवा सवय असलो, शब्दूच देव जावन असलो आणि तोच शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो तो जावन आसा जेजू. आणि तोच शब्द जावन असलो तो जेजू आमच्या मध्ये जियेला तोच जावन आसा देव. आणि त्याच देवाक आम्ही उंड्या रुपार कुमगारा सवय सेवता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 48. हांव सर्गांत देव आयलोलो उंडो म्हणटा देवाचें उतार म्हळ्यार शब्द देव जावन असलो तोच उंड्याच्या रुपार संवसाराक देवून आयलो आमच्या मध्ये जियेलो तो जावन आसा जेजू. आणि तोच जावन आसा देव. जेजूच जावन आसा आमचो खरो नीज देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर देव बाप देव पुत्र देव स्पिरीट सांत ते एक जाण आनी ते एकल्या थंय ते कशे शब्द देव जावन असलो तोच शब्द आमच्या मध्ये आयलो आणि तो आमच्या सांगाता जियेलो आणि तो जावन आसा जेजू देव जेजू. आणि तोच जेजू कशे सायबीण मायेच्या गर्भांत आयलोलो. बापाची सकत पवित्र आत्मो तुझ्या थंय तुझ्या गर्भांत सवळी घालतेली आणि परमोन्नताची सकत तुझ्या गर्भांत सवळी घालन आसतना तू गर्भेस्त जातली. परमोन्नताची सकत तुझ्या गर्भांत सवळी घालन तुझ्या थंय एक गर्भ समोर जातलो तू गर्भेस्त जातली. आणि तो जावंक पावलो जेजू. ताका जेजू म्हणलें नांव दिजय आणि तोच जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार. कशें जावचें एक भुरगें जल्मोवचें ताका हांवें जेजू म्हण नांव दिजय कशें साध्य आसा तें हाजू नांव हांवकार म्हणून हे सवाल गब्रियल बुडव्या लागीं हांवकार सायबीणीन विचारलेल्या सांगल्या वेळार गब्रियल बुडव्यान सांगलें देव दुतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि परमोन्नताची सकत तुजेर सवळी घालतेली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले. हांगा तेगी आसात पळया. देवदूतान तिका जाप दिली पवित्र आत्मो तुजेर येतलो परमोन्नताची सकत म्हळ्यार देवाची सकत तुजेर सवळी घालतली. पवित्र आत्मानी देव देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटाले. देव पुत्र आनी पवित्र आत्मो तेगी जण ताज्या तांतू आसात. आणि अशें तोच जेजू आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 51 हांव तो जावन आसा सर्गीन तावन देवोन आयलोलो जीव उंडो. वो उंडो जो खाता तो सशनाक जियेतालो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. आनी मोगाच्यानो आमी आतां हे इतलें जाणा जावंक जाय मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार याजक बापान दुसरे बोटी काल्स उंडो उबारलो बापाक अर्गां दिली. उंडो बापा थंय सर्गाक उबारलो बापाक अर्गां दिली. बापा तावन आशिर्वादा म्हाका जोडून घेतली आनी तो उंडो आसलो जेजूची कूड जावन परिवर्तन करून घेतलें आनी आल्तारीचे वयर दवरलें. ताज्या उपरांत दाकासो वायन भरलेली काल्स बापा थंय सर्गाक उबारली बापाक अर्गां दिली. बापा तावन आशिर्वादा म्हाका जोडून घेतली. दाकासो वायन आसलो ते जेजूचे पवित्र आमोलीक रगत जावन परिवर्तन करून खान गेलें आनी मेजा वयर दवरलें.
त्या वेळार वो अति वर्तो पवित्र जागो पवित्र वेळ आणि त्या संदर्भात आम्ही कालें करता उंडो सर्गाक उबारता बापाक अर्गां दिता आशिर्वादा मागो जोडून घेता आनी उंडो आसलेलो जेजूची कूड जावन परिवर्तन करून घेता आनी अशें एक 10 सेकंदां अशें वयर उबारून आमकां दाखोवन तो रावता याज्याक आल्तारीचेर वय न्ही सद्दां आतांय आमी पळयलें आतां आंद्या येदोळ तुमकां पत्तून जाल्यार हाज्या उपरांत पळया मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार तशें जर रावता वय त्या वेळार आमी कालें करता मावूनपणी रावता थोडीं पळयतात थोडीं तकली बगयतात पूण मावून आमी कालें करचें त्या वेळार बारी अति गरजेचो तो संदर्भ त्या वेळार हांव अशें करता म्हज्या थंय हें चिंता पायलें म्हज्या थंय हें बदलावण्याची चिंतापू हांव अशें करता म्हज्या मोगाळा सोम्या जेजू वो पवित्र उंडो तुवें बापा थंय सर्गाक उबारलोय बापा तावन आशिर्वादा मागो जोडून घेतली आनी वो पवित्र उंडो तुजी पवित्र कूड जावन तुवें परिवर्तन करून खान गेली आनी म्हज्या आत्मीय जिविताचें खाण जावन बापाचो शब्द ह्या उंड्याच्या रुपान हांवें शेवच्याक तुवें म्हाका आपणें दिलां जेजू त्या देखून हांव तुका काळजांतावन अर्गां दितां जेजू म्हणटा अर्गां दितां आनी ताज्या उपरांत याज्याक सकयल दवरता आनी नमस्कार करतना हांवूय नमस्कार करतां आमी पयलेंत नमस्कार करता पूण हांव याज्याक कशें आल्तारीचेर दवरता सकयल आनी तो नमस्कार करता आनी तेन्ना हांवूय नमस्कार करता याज्याकाच्या सांगाता त्या उपरांत दाकासो वायन भरलेली काल्स याज्याक सर्गाक उबारता त्या संदर्भार अर्गां दिवन आशिर्वाद म्हाका जोडून घेतून वायन आसलो तो जेजूचें पवित्र अमोलीक रगत जावन परिवर्तन जावन तो अशें उखलून एक 10 सेकंदां धरता तेन्ना हांव अशें म्हणटा म्हज्या तितल्याक हांव म्हणटा मोगाळा सोम्या जेजू दाकासो वायन भरलेली काल्स तुवें बापा थंय सर्गाक उबारली बापाक तुवें अर्गां दिलीं बापा तावन आशिर्वादा मागो जोडून घेतली आनी तुजें पवित्र अमोलीक रगत जावन तुवें परिवर्तन करून खान गेलीं आनी म्हज्या आत्मीय जिविताचें पिवन जावन पवित्रत्म वायनाच्या रुपार हांवें शेवच्याक तुवें म्हाका आपणें दिलां जेजू त्या देखून सोम्या जेजू हांव तुका काळजांतान अर्गां दितां म्हणटा आनी अर्गां दितां ते दळसर याज्याक काल्स मेजार दवरता आनी नमस्कार करता आनी त्या संदर्भार याज्याका सांगता हांवूय नमस्कार करता प्रेज द लॉर्ड आनी हो पवित्र वेळ आमी मौनपणी जर तर चलयता जाल्यार मौनपणींत आमी चलोवया पूण आमच्या चिंतपांत भोगनासोवें आमी असलीं उतरां उसारूंक जाय हें म्हाका उगडापें जाल्लें हांवें तुमकां सांगलें तुमकां कशें उगडापें जाता भोगता त्या प्रमाणे तुमी ह्या रितीन तो वेळ चलोवंक जाय खाली सोडचो न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां कालच्या दिसा कोणेंय हांगा मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार उक्त्या दोळ्यांनी जेजूक पळयलां अशें म्हणून कोणेंय सांगलें कोणें तें कोणें मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार उक्त्या दोळ्यांनी या दोळ्यांनी जेजूक पळयलां अशें म्हणालें कोणें तें जेजूक पळयल्लें कोण हात वयर कर कोणें ती येवना गी काल जेजू पळयलें आज येवना हांगा कोणें तें पळयल्लें ना येवना गी म्हणून तिसरे बोटी तिणें पळयल्लें जर तर हांवें आयकलें जाल्यार म्हाकाय बारी खुशी जाली हांवें पळयल्लो जेजूक उक्त्या दोळ्यांनी हांवें जेजूक पळयल्लो केदाळांनी कशें पळया तिसरे बोटी याज्याक दाव्या हातान काल्स उजव्या हातांत उंडो अशें धਰਨ उबारन तो खाले म्हणटा आजी ताणें सांगलां याज्याक बापान वो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली ती आमी सुभागी अशें म्हणटा आसतना आमी काल पळयता
सर्गात हांव देंवन येयलोलो जीव उंडो याजक बापू आतांच धरण आमकां सांगता वो स्वामी जेजू ख्रिस्त अशें म्हणटा तो उसारण सांगता व्हडल्यान सांगता आनी त्या वेळार आमी कोणाक पळयता आमी आमच्या भवाची दिश्टीन वर्त्या पातयेन वर्त्या तुरयेन आमी आमच्या आत्मीक समजणे सवे आमी जेजूक पळयसय आमी कोणाक पळयता हरिएका मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार तिसरे बोवटी याजक बापू काल्स आनीक उंडो उबारून वो स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी म्हणटा आसतना आमकां तो जेजूक दाखयता म्हणटा पळया वो स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणटा तो आनी आमी पळयना आमी एक सादारण उंडो पळयता आमी जेजूक पळयना आनी हे वर्ते भाग आमकां कॅथोलीक धर्मसभेच्या सान्यांक हे जेजून आसा करून दिलां जेजूक आमी हरिएका मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार पळोवचें हे भाग आनी आमच्या ना समजणेन आमी हे भाग वगडायला जेन्ना याजक आमकां दाखयता आमी पळोवंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय गे आजी सांगला मग सांगला न्ही याजक बापानो आजी सांगला उकल न्हू क्लियर उतरांनी सांगला वो स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणून अनाउन्स करून सांगला तरी याजक बापांनी खंडिती जावन पळयलांच आसतलें कित्याक याजक बापू पळयनासतना आमकां खाली दाखोवन तो सांगताय ताणें पळयला आनी तो वळखला तो जाण जाला वो स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हणून आनी ताणें आमकांय दाखयला वो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमी मिसाच्या बलिदानाक येता पूण मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ आमी समजना मिसाच्या बलिदानाक येता कितें याजक उसारता तें आमी आयकल्यार आमकां समजना त्या देखून आमी जेजूक उंड्याच्या रुपार पळयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे याजक मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार उसारता जाल्यार हे खंय तावनी कांय नवेंच कांय ना हे बायबलांत तावून तो मिसाचें बलिदान सुरवेतेचें तावन अखेरचें पुरो मिसाचें बलिदान सगळें बायबलांत तावन आसा आनी तें जेजून म्हाका काण दिलां दाखयलां म्हज्या कडेन आसा आता काली कुंभाराच्या विशयांत आता 2 घंट्याचे जर तर अवधे रावन तुमच्या लागी उलयता जाल्यार सगळ्या मिसाच्या बलिदानाच्या विशयांत तुमच्या लागी हांवें उलयचें जाल्यार 1 हप्तो जायचे सगळें मिसाचें बलिदान बायबलांत हांवें काडिल्लें म्हज्या कडेन आसा आनी सगळें मिसाचें बलिदान कोणी खंयचेय बलसांतले न्ही खंयच्याय धर्म भाऊ धर्मी भयण या बिसायब या कोणी याजक या कोणीची न्ही हे सगळे आसा देवाच्या उतरां मारिपात बायबलांत तावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या तावन पळोवन गेल्लीं आमच्या तावन पळणे गेल्लीं बोरने घेयन आनी बिलिवार म्हणटात मिसाचें बलिदान सदांचें सदां सांगलें सांगचें आयकलें आयकोवचें आनीक हे सदांची चटणी पेज कालें ही चटणी पेज भाशेन सदां आयकलें आयकोवंक आमकां बरें लागता गे म्हणटात ही तांकां चटणी पेज जावंक पुरो पूण आमकां कॅथोलीक भाव आनी भयणीक कॅथोलीक धर्मसभेच्या आमकां सान्यांक हे ह्या खाणाचो ह्या जेवणाचो आमकां हे ताजी सकत हाजें बोळ हाजी रूच अंदाज करूंक जायना सादसना अंदाज करूंक आनी हे सगळें मिसाचें बलिदान म्हाका जेजून खाण दिलां कित्याक म्हळ्यार आमच्या तावनूच कॅथोलीक धर्मसभेतावन पळोवन गेल्ली एकली भयण बरी शिकपी जुलियट म्हणून तिचें नांव तिणें म्हज्या लागीं तर्क केलें डेनीस तूं सद्दां मिसाक हांव सद्दां मिसाक येता थंय सकाळीं 6:15 सद्दांचे मीस सद्दां सकाळीं उठोन 4:30 उठोन मिसा येवचें सद्दां डेनीस तूं येताय मिसाक कालें सद्दां तें सांगलें सांगचें आयकलें आयकोचें मिसांत कालें तुज्या बायलें सद्दां चटणी पेज सांगून करून दिल्यार कालें तुका तें बरें लागता की रूच लागता की ते दळ हांव इल्लोसो करत आसलो सादारण एक 12 वर्सां पयलींची विशय हांवें तिका सांगलें भयणी तुका तें चटणी पेज जावंक पुरो पूण म्हज्या खातीर तें मटन मसाला बिरयाणी या कसलेंय खंयचें व्हडलें जेवण तें ताजी रूच हाका मेळोवंक जायना म्हज्या खातीर हे मिसाच्या बलिदानांत ज्यो आसा जिविताचो उंडो आनी मिसाच्या बलिदाना मारिपात म्हाका मेळटा जिविताचें खाण आनी पिवान हाची रूच हाजी सकत हांवें अंदाज करूंक जायना साधना तितलें वर्तेपण म्हाका मेळटा अशें म्हणटा आसतना तिणें सांगलें म्हाका विचारलें हें घालें खंय बायबलांत आसा की हें मिसाचें बलिदान हांवें म्हळें वय हें बायबलांत आसा म्हाका कांय गोतू ना हांवें तिणें आसा म्हणल्यार आसा म्हळें म्हाका कांय गोतू नातलें तरी तूं खाण दाखयताय की जायत हांव आनी येता न्हू तुका हांव खाण आनी दाखयता म्हळें
म्हाका कांयच गोतू नासता हांवें सांगून सोडलें. ताज्या उपरांत म्हाका एकदम एक नमनेची कवजिणी. आतां नेक्स्ट टायम येताना तिणें विचारल्यार हांवें सांगचें न्ही. हांवें घरा येवन सांगूंक सुरू केलें जेजू लागीं. हर एका मोमेंटाक हर एका मेटाक म्हाका ಎಂಟು जोप हांवें जेजू लागीं सांगूंक सुरू केलें. आले जेजू तिणें विचारल्याक हांवें सांगलें. तिणें कान दाखयता म्हणल्यार हांवें कान दाखयता म्हणलें. आतां तुवें कान दाखयल्यार मात्र म्हाका मेळटलें, नाजाल्यार म्हाका मेळचें ना. तुवें म्हाका हेल्प केल्यार हांवें तिका कान दाखोवं. तुवें म्हाका हेल्प करना जाल्यार हांवें तिका कान दाखोवंक जायना. त्या घडये तावन जेजून म्हज्या मारिपात काम करूंक सुरू केलें. हर एका दिसा हांव केदां सकाळीं उठोन बायबल वाचूंक सुरू करतांगी तेदाळा मिसाच्या बलिदानाचो एक 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 ल्हान ल्हान पार्ट बाय पार्ट ताणें म्हाका जेजून म्हाका कान दाखयलो आनी हांवें डायरींत हांवें नोट केलें. आनी सगळें मिसाचें बलिदान हांवें काडलें. आनी आज म्हाका भारी खुशी तुमच्या मुखार उबा रावन तुमकां सांगूंक सगळें मिसाचें बलिदान बायबलांत तावन आसा. आनी तें जेजून आमकां आसा करून दिल्लें जिविताचें खाण आनी पिवान आज्याकी व्हरतें मागणें भक्तीपण जिविताची आत्मी जिविताची सकत सत्यवंत खाण जेवण दुसरें खंयचेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीरच मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार आमी आमच्या बापाय म्हणटा. ताज्याक पयलें आमी हें जाणा जावया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता म्हणटात हेज्या घुसरता हें बायबलांत खंय आसा. जॉन चॅप्टर 1 वर्स नंबर जॉन चॅप्टर 1 वर्स नंबर 29. दुसऱ्या दिसा आपणा सरची येतल्या जेजूक जुवावन पळयोवन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. येंच उतार ह्याच्या घुसरता. दुसऱ्या दिसा जेजूक पळोवन जुवावन सांगलें लोकां लागीं पळया वो जेजू समजेजू क्रिस्त देवाची शेळी. आनी वो समजेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली ती सुभागी म्हणून ह्या जाग बापान उसरता आसतना आमी कितें जाप दिता. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. कित्याक हांव फातकी जावन आसा जाल्यार हांव येता आनी शेवतां. आनी तुवें एक उतर उसरल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो हांवूय बरो जातलो. वय हें खंय आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स नंबर 8. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स नंबर 8 आमी जाणा जावया. मॅथ्यू 8:8 सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो तेन्ना आमी उसरता. पूण तो शतापती हें उतर वो शब्द सांगच्या खातीर ताका गुत्तू आसलें. तो जाणा आसलो की तो कितें जावन आसा, ताची जिणी कितें जावन आसा आनी जेजू कोण जावन आसा, जेजू ताज्या खातीर कितें जावन आसा म्हणून जाणा आसलो तो शतापती. हांव आपूण फातकी म्हणून जाणा आसलो शतापती. तो म्हणालो सायबा तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवचें म्हाका फावो ना. म्हजो साकर थंय पिडेंत आसा वय. तूं म्हज्या घरा येताय वय म्हज्या साकराक गुण करूंक. पूण म्हज्या घरा भितर म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव फावो न्हय. तूं हांगा ताणून एकच एक शब्द एकच एक उतर तूं उसार आनी म्हजो साकर बरो जातलो. ताजो बोवार्थ पळया. आनी जेजून ताका सांगलें तूं वच घरा तुजो साकर बरो जालो. आनी केल्ल्या वेळार ताजो साकर बरो आसलो. ताणें विचारतना तांच्या लागीं सांगलें केदाळा बरो जालो. आनीक तांणी तो वेळ सांगलो. तो उडासा काडटा आसतना ताका बगलें की ह्याच वेळार जेजून सांगलें आनी तो बरो जालो. त्या शतापतीन सांगलें तें उतर कसलें ताज्या भवार्थाचें कसलें ताजी भोगणां तस भवार्थ तस तींच भोगणां तेंच चिंता आमची जावंक जाय. जे हांगा तो ह्या जगान उसारता आसतना जर तर आमी सांगता जाल्यार सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. तूं एक उतर उसार आनी हांव बरीं जातालीं. तर हांवें जाणा आसूंक जाय हांव कालेंगी म्हणून आमी कालेंगी म्हणून आमी आमकां वळखून घेवंक जाय. आनी ना
फावो आसली फावो करून खाण घेवंक जाय आनीक आमी ल्हान अस्कत फातकी म्हणूनच आमी जाणा आसली ते आमच्या अस्कतकाये खालतेपण बळेपणा सवें आमी येवन आमचो जिवीत दिनार जेजू ताजी कूड आनीक रगत उंड्या आनी वायना मारिपात कुमगारा सवें आमी शेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता 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 आमी आमी मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार एक ल्हान उड्याच्या रुपार आमी कोणाक शेवता? जेजूक शेवता. जेजूक शेवता म्हळ्यार कोणाक शेवता? देवाक शेवता. देवाक शेवता म्हळ्यार कोणाक शेवता? जिवीत आमी आमच्या थंय शेवता. आमी इतलें जाणा जावया आमी ज्यो देवाक आमी उंड्याच्या रुपान शेवता जेजूच्या नांवान तो कितलो व्हडलो देव म्हणून आमी जाणा जावया. आनी आमच्या खातीर आमचो मोगाळ बाप इतलो व्हडलो देव जाल्यार तो ताजें वर्तन कशें आमच्या खातीर तो कितें जाता, कितलो ल्हान जाता, कितलो कालतो जाता आनी आमच्या खातीर आमचें जिवीत आमी जगच्या खातीर आमच्या खातीर तो कसल्या कसल्या रुपान तो आमच्या भितर येता म्हणून आमी जाणा जावया. आयझाया चॅप्टर 66 वर्स नंबर 1. आयझाया 66 आयझाया 66 वर्स नंबर 1. सुरेस्पोर अशें म्हणटा, आकाश मुजें शिंवासाण म्हळ्यार सगळे आकाशा आपले जेजूचो बसचो देवाचो बसचो जागो, आमच्या बापाचो बसचो जागो. ताणें बसले उपरांत भोंवतणी आकाशाच्या भोंवतणी फाटल्यान फुडल्यान दाव्याक आनी उजव्याक बिलकुलूच जागो ना. तो बसलो जागो मुक्तलो. आनी ही पृथ्वी भुमी म्हजे पायासाण ताणें पांय दवरचो जागो बिलकुल जागो सुना. तरी आमचो बाप कितलो व्हडलो, आमचो देव आमचो बाप कितलो व्हडलो. सगळ्या आकाश आनी सगळे भुमी ताज्या की व्हड आनी तितलो व्हडलो आमचो मोगाळ देव बाप. जर तर आमी आमच्या जिविताची वळख धरून आमी आमचें जिवीत जाणा जावन आमी आमच्या जिवितांत खंय सकड बापाच्या खुशे विरोध सुकून पडल्या, खुशी बापाच्या खुशे विरोध सुक्या धरल्यो, ते सुकी मारिपात फाक्का धरली, आमच्या बापातावन आमी पयस गेल्या आनी खांटाळ्याची जिणी जियेली हें जाणा जावन सगळे आमचे सुकी आनी फाक्का आमी एकठांय करून जर तर आमी त्या सुकी आनी फाक्का थंय पश्चाताप केलो, दूख धरली, खांतळल्या, रडल्या आनी एकठांय केली सगळीं फाक्कां आनी कुमसाळ्यांत वचून आमी ती वमतिली जेजूच्या जाग्यार येजाका लागीं, तर आमकां तो नितळ करता, आमकां तो निर्मळ करता, आमकां तो पवित्र करता. आनीक आमी जेन्ना त्या नितळ कुडी आत्म्या मना जिविता सवें हांगासर येता आसतना जेजूची कूड म्हणून याजकान सांगता आसतना आमेन म्हणून आमी स्वीकार करून आमी शेवता आसतना तितलो व्हडलो तो देव, आकाश आनी भुमीच्या की व्हडलो तो देव येदोसो एक ल्हान उंड्याच्या रुपार जावन ल्हान उंड्याच्या रुपार जावन आमच्या भितर येता, आमच्या जिवितांत तो वस्ती करता. येदोसो ल्हान उंड्याच्या रुपान तो आमच्या भितर येता, तो जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करता. येदोसो ल्हान उंड्याच्या रुपान येता आनी आमच्या कुडींत तो पवित्रत्म वस्ती करता. त्या देखून तोच आमचो मोगाळ बाप आमचें जिवीत कुटुंबा जिवीत ताजो सदांचो पवित्र आसरो करून घाण घेता आनी आमचें 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 हर एकल्याचें काळीज जेजू ताजें सदांचें शाश्वत पवित्र बिडार करून घाण घेता. आनीक आमच्यो कुडी हर एकल्याच्यो आमच्यो कुडी नितळ कुडी तोच पवित्रत्म उंड्याच्या रुपार येवन आमच्यो कुडी ताजें पवित्र सदांचें शाश्वत पवित्र टेंपल करून घाण घेता. प्रेज द लॉर्ड. आनी असल्या ह्या आमच्या मोगाळ बापाक ह्या जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक व्हडल्यान व्हडल्यान घट्ट आवाजान थाळयो पेटोवन हरकान दिया.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही उंडा शेवता कुंभार शेवता उंड्याच्या रूपान येता आम्ही समजता जाणा जाता वय हांव बापाचो शब्द, बापाचो पवित्र आत्मो, जेजूची कूड आनी रगत जावन या उंड्याच्या रूपान कुंभारा समय शेवता म्हणटा आम्ही शेवता आनी ताज्या उपरांत येता. शेवच्या की पहिले आम्ही काले करता. म्हाका गोत्तू ना तुम्ही काले करतात म्हणून, पूण हांव कितें करता तें तुमकां सांगता. जेन्ना वो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात या शेळीच्या जेवणाक आपयली ती सुभागी म्हणून उसातेस हांव ताका सांगता, हांव त्या जेजू लागीं सांगता, हांव बापा लागीं सांगता, हांव पवित्र आत्म्या लागीं सांगता. बापा, तुजो पवित्र शब्द आनी पवित्र आत्मो जेजूची कूड आनी पवित्र अमोल रगत जावन या उंड्याच्या रूपान हांवें येवन म्हज्या आत्मीय जिविताचें खाण आनी पिवण जावन आत्मीय जिविताची गटाय जावन म्हजें जिवीत जावन हांवें शेवच्याक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय बापा. त्या देखून बापा हांव तुका काळजांत अर्गां दिता म्हणटा आनी अर्गां दिता. तशेंच हांव जेजूक सांगता, आळे जेजू वो बापाचो शब्द आनी पवित्र आत्मो तुजी पवित्र कूड आनी पवित्र अमोल रगत जावन या उंड्याच्या रूपार कुंभारा समय हांवें शेवच्याक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय. तुका हांव काळजांत अर्गां दिता. तशेंच पवित्र आत्म्याक सांगता, हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिविताची सकत जावन म्हजें जिविताची खुशी जावन म्हजें जिवीत जावन हांवें तुका उंड्याच्या रूपान शेवच्या खातीर तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय पवित्र आत्म्या. त्या देखून हांव तुका पवित्र आत्म्या काळजांत अर्गां दिता अशें म्हणटा आनी हांव म्हाकाच तयार करून काण घेता. खंय तरी सुकून पडलेली कली सुकी या पत्का आसात जाल्यार हांव सांगता बापा लागीं, बापा तुज्या खुशे विरोध हांवें जियेल्ल्या जिविता मार्फत केल्ल्या सुकी सवय आदारलेली कितेंय सकट फातकाची कथा आसत जाल्यार ती सगळी हांव तुज्या पुत्र समजे क्रिस्ताच्या पवित्रामध्ये रक्ताच्या बळान आनी बापा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन हांव ती सगळी धुवन तुडून मोन उमटून हांव जेजूच्या नांवान म्हज्या हातान भायर घालता आनीक ती सगळी हांव एकठांय करून हांव जेजूच्या पांया मळान घालता बापा. आनी बापा तुज्या पुत्रा समजे क्रिस्ताच्या पवित्रामध्ये रक्त आनी पवित्र आत्म्या सवय हांव म्हाका संपूर्ण तरान धुवन नितळ निर्मळ करून घेता, पवित्र करून घेता आनी हांव म्हाका संपूर्ण तरान सुटका जोडून आपणान घेता बापा म्हणटा हांव. आनीक हांवें सुटका जोडून घेतलेल्या या म्हज्या जिवितांत बापा हांव तुका तुज्या उंड्याच्या रूपान हांव शेवंक येता बापा. उंड्याच्या रूपान तूं म्हजे ये, म्हज्या भितर ये, म्हज्या जिवितांत ये, म्हजें जिवीत तुजो सदांचो शाश्वीत पवित्र आसरो करून काण घे बापा म्हणटा. आनी जेजूक सांगता उंड्याच्या रूपार, जेजू तूं म्हज्या थंय ये, म्हज्या भितर ये, म्हज्या काळजांत तूं ये, म्हज्या काळजांत येवन वस्ती कर, म्हजें काळीज तुजें सदांचें शाश्वीत पवित्र बिळार तूं करून काण घे जेजू म्हणटा. आनी पवित्र आत्म्या सांगता उंड्याच्या रूपान पवित्र आत्म्या तूं म्हजे थंय ये, म्हज्या भितर ये, म्हज्या कुडींत ये आनी म्हजें कूड तुजें सदांचें शाश्वीत पवित्र टेंपल करून काण घे पवित्र आत्म्या म्हणटा. आनी बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक अर्गां होगळा वाकाणी दिता. बापाचे नव्यान पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणून बापाक पवित्र आत्म्या स्वीकार करता आनी हांगा येता. जेजूची कूड म्हणटा ना आमेन म्हणटा. जेजूची कूड खाण घेता उंड्याच्या रूपार कुंभारा सवय आनी वचून थंय दिमी घालता. दिमी घाल्ल्या उपरांत आमी मागणें करता. गोत्तू ना म्हाका तुमी कालन कशें मागणें करतात म्हणून. हांव अशें मागणें करता, बापा उंड्याच्या रूपान हांवें तुका शेवलो, तूं म्हजे थंय आयलाय, म्हज्या भितर म्हज्या जिवितांत तूं आयलाय आनी म्हजें जिवीत तुजो सदांचो शाश्वीत पवित्र आसरो तुवें करून काण गेलाय बापा. त्या देखून हांव तुका काळजांत अर्गां दिता बापा. अशें म्हणटा अर्गां दिता. जेजूक सांगता, जेजू उंड्याच्या रूपान तूं म्हज्या थंय आयलाय, म्हज्या भितर आयलाय आनी म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, म्हजें काळीज तुजें सदांचें शाश्वीत पवित्र बिडार तुवें करून काण गेलाय म्हज्या मोगाला समेत जेजू. त्या देखून हांव तुका काळजांत अर्गां दिता म्हणटा अर्गां दिता जेजूक. आनी पवित्र आत्म्याक तशें सांगता, पवित्र आत्म्या उंड्याच्या रूपार तूं म्हज्या थंय आयलाय, म्हज्या भितर म्हज्या कुडीन तूं आयलाय, म्हजी कूड तुजें सदांचें शाश्वीत पवित्र टेंपल तुवें करून खाण गेलाय पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या हांव तुका काळजांत अर्गां दिता म्हणटा अर्गां दिता. आनी ते धाडसर आंगाई तयार जाता. ताजे उपरांत अंतीम मागणें याजक बाप म्हणटा आनी मिसाचें बलिदान अंत्य जाता. ताजे उपरांत हांव ही म्हजें अंतीम मागणें सांगून हांवें मागीर मिसाचें बलिदानांत हांव येचें. तर मग वचनो हें जावन आसा मिसाचें बलिदान काली कुंभाराचे विशयी. आता बाकीचे कितें आसा जाल्यार आनी मुखार आमी पळोवया. यात मिसाच्या बलिदाना संबंध जाल्ले विशयी आनी केदाळे तरी अवकाश मेळ्ळ्यार आनी केदाळे आमी मेळया उलया. पूण आतां आमी इल्लेशें धर्म भयणी आनी याजक बापा विशयांत आमी जाणा जावया. आमचे जिविताचो सपोर्टर, आमचो जिविताचो आधार जावन आसलो याजक बाप धर्म भयणी. आमी तांकां खंयच्या रितीन पळयता, कितें आमचे अनुभव जावन आसात तांच्यानी आमच्या मदें आमी इल्लेशें जाणा जावया.
कीर्तन 105 15 ओळींत देवाचे उतर काले म्हणटा पळोवया. म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात. हे देवाचे उतर काल्या सांगता. आयच्या तारीखेर कितल्या गाडे कितल्या फिरगजींत याजक बापांक लोक आमच्या तसलेच कातोलीक सांदे पहिले सोडया आमच्या भितरलेच कातोलीक सांदे क्रिस्तांव समर्थीचे रोमन कॅथोलिक म्हणतो आम्ही कॅथोलिक धर्मसभेचे सांदे म्हणतो आमीच कितले खंयच्या नमनेर आमी तांकां खेळटाव धरताव मारताव बडयताव उलयताव तांकां लजेक घालताव तांचो अपमान काडटाव आनी तशें तितलें करन ताजे उपरांत आमी लजमांडे जावन येताव मिसाचें बलिदानाक येताव त्या जगाच्या हातांत तावन आमी जिविताचो उंडय शेवताव. त्या देखून देवाचे उतर हांगा सांगता म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात म्हळ्यार याजकांक हात लायनाकात. कित्याक म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. ते देवाचे प्रवादी जावन आसात आमच्या खातीर. ते देवा जावन आमच्या खातीर आमच्या आत्मीय जिविता खातीर ते म्हणयेरी जावन आसात. आनी त्या देखून मोगाच्यानो देव ताच्या पवित्र उतरां मारपा सांगता म्हज्या अभिषिक्तांक म्हज्या म्हणयाऱ्यांक तुमी हात लायनाकात. तांकां कश्टी नाकात तांकां दग दिनाकात तांकां आड उलयनाकात तांकां लजे घालनाकात तांकां नालिसाय घालनाकात. कित्याक मुखार देवाचे उतर काले म्हणटा पळय हेब्रेवकारांच्या पत्रांत हेब्रेव चॅप्टर 5 वर्स नंबर 1 to 4 हर एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर खाणीक आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. समायका हाज्या विशयींत विवरण चड दिवंक आमच्या लागीं टायम ना. त्या देखून हांव कितें उसारन सुडाळ उतरांनी वाचता तें तुमी आयका आनी समजून घालून घेया. तस्सो अस्कत जाल्ले निपती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कोणवाळाय दाखोवंक शकता. जर तर कोणी एक याजक बाप या धर्म भयणी जर तर पवित्र भगवंत सुभगवंत वर्तींत वर्ती म्हणी जावन आसून जिवन आसली जाल्यार तांकां आमचें पाक्कीपणाचें जिवीत अस्कत्यांचें आमचें जिवीत पिडेंत कश्टन वळवळ्यांचें आमचें जिवीत तांकां कळटें नासलें. आमच्या जिविताचो तांकां अनुभव कळचो नासलो. तांकां पुरो तरान आमच्या कुटुंबा जिविताचो हर एका कॅथोलीक भाव भयणीचो आमच्या सान्यांचो जिविताचे हर एक नमनेचे कश्ट खंत बेजाराय हुस्को पिडा दूख ते वळखतात ते जाण जातात ते जाण आसात. कित्याक तेय जावन आसात पाक्कीच आनी तेय जावन आसात अस्कतस. तेय तांच्या जिवनांत मस्त पुरा अडचणेन कश्टान खंतीन दुखान बेजारायेन जबाबदारी सगळें जियेतात. त्या देखून ते आमकां वळखोवंक शकतात. त्या देखून देवाचें उतर मोगाच्यान हांगा सांगता तस्सो अस्कत जाल्ले निपती नेणाऱ्यांक आमकां आनी सुकोवन पडलेल्यांक आमकां तो कोणवाळाय दाखोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयच्या तारखेर आमी पळोवया कितें व्हडले व्हडले लिडर नेता आनी पुरो करोडो लुटून आनी पुरो जमयतात आनी पुरो व्हडल्या स्थानार बसतात. तांकां दुर्बळ्यांची खंत ना दुर्बळ्यांक तांकां हुस्कोत ना दुर्बळ्यांक ते वळखोंकूच वळखनात. ते नेणांच दिता म्हणटात पूण ते खजान तांचे भरतात आमकां दिनात. हांगा याजक भाऊ आनी धर्म भयणी तशें न्ही. ते कितेंय आमच्या लागीं तावन मागतात विचारतात जमयतात जाल्यार ते धर्मसभे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर फिरगजे खातीर वाड्या खातीर ते करतात. आनी तांच्या विशयींत आमी कितें पुरो सांगता कितें पुरो उलयता आनी कशें आमी तांकां आडखळे हाडटा तांच्यो जबाबदारी सगळें तांणी तांचें काम करचे खातीर. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पासत
तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटयचंय. आतां हांगा मिसाचें बलिदान भेटयतात न्हू, खाली पातकां खातीर न्ही, तो ताच्या स्वताच्या पातकां खातीरय तो बलिदान भेटयता, मिसाचें बलिदान भेटयता. त्या खातीर मोगाच्या न्हू, मिसाचें बलिदान याज्याक बापाक एकल्याक न्ही, आमकां समेस्ता खातीर तो हांगा येता. ताज्या एकल्या खातीर जाल्यार ताणें हांगा येवन मिसाचें बलिदान भेटयचें म्हणून ना. ताणें ताजे रुमांत खासगी ताजे मागणे सांगयेत, वैगी न्ही फादर, खासगी मागणे सांगयेत, ताजे पर्सनल मीस म्हणून ताणें सांगयेत, सदांचे मीस. तो हांगा येवन मीस भेटयता काल्याक, हांगा येवन जमच्या आमकां कातोलीक धर्मसभेच्या आमच्या संध्यांक खातीर आमच्या मोगान आमच्या वयल्यो जबाबदाऱ्यो बापान ताका दिल्ल्यो ताणें पुरा करच्या खातीर तो येता आनी आमच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयता. त्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या संदर्भी आमी सगळ्यांनी मेळून एका मनान, एका काळजा सवे, एका भोगण्या सवे, माया मोगान आनी एकवटान येवन आमी ताका सांगात दिवंक जाय हांगासर ह्या आल्तारीचेर. आनी ताज्या मारिफात आमी बापान आमकां दिल्लें, जेजूच्या नांवान दिल्लें जिवीत आमी घेवंक जाय, जोडूंक जाय, आपणावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार सांगता, आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणूय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीक घेना. कशें आरोनाक कशें बापान ताका याजकपणाचें स्थान दिलें आपोवन, तशेंच हर एका आमच्या मदल्याच भावांक आनी भयणींक तांकांय याजकपणाचें आनी धर्मीक भयणीचें स्थान तो आपोवन दिता आनी दिलां. आनी तोच याजक तुमच्या खातीर हांगासर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उपरांत मुखार देवाचें उतर काले म्हणटा, देवाचें उतर सांगता हेब्रेव 13 वर्स नंबर 7 आणि 8. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमच्या धर्मीक पुढाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उडास करा. आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. आमकां देवातावन संदेश हाडटलो जावन आसा आमचो याजक बापू, आनी ताज्या विशयींचो आमी जाणा जावंक जाय. ताजो आमी उडासी करूंक जाय. त्या देखून हांवें वडल तुमकां सांगलें, आमी मागताना आमी आमच्या विशयान मागता. सुखी पयले आमी सुरतेचेर आमी मागोवंक सुरू करचें आमच्या याजक बापा तावन. ताजे उपरांत आमच्या एकामेकांत, आमच्या भुरग्यांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या इश्टांक आनी आमच्या शेजाऱ्यां खातीर अशें मागत जाय आमी. जर तो तोच सुना जाल्यार आमचें कितें जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सुरवाता म्हणून आमकां कळीत करचें जाल्यार तांणी कळीत केलें जाल्यार तांणी कळीत केल्लें जाल्यार तांणीच आमकां कांय गोतून नासलें. ल्हान भुरगेपणार नेणटेपणार आमकां गुत आसलें गे. आनी तसल्याकच आमी आत्मीक जिविताचो आसरो जावन, आत्मीक जिविताची देख जावन, आत्मीक जिविताची वाट जावन जिवीत जोडून बापा तावन दितेल्या आमच्या मुणेऱ्याक आमी काल करता. कितें समजता, कितें सांगता, खंयच्या खंयच्या रितीन आमी ताका दुकान घालता, कश्टांत आनी अडचणीन घालता. आमी आमच्या इतल्याक आमी चिंतून पळोवया. आनी ही व्हडली बापाच्या कुशे विरोध व्हडली सूख आनी फातक जावन आसा. पुरा कलेक्ट करया, एकठांय करया आनी फाल्यांचो दीस आमकां सुटका आमी आपणावंक काडयोचो दीस, कुमसाराचो दीस. प्रेज द लॉर्ड. ताजे उपरांत देवाचें उतर कालें म्हणटा पळोवया. हेब्रेवकारांचें पत्र चॅप्टर 8 वर्स नंबर 3. हर एक श्रेष्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. आमच्या भाशेन वचून कारखान्यान काम करूंक, ऑफिसान काम करूंक, गादे सागोळी करून बेळें पिकोवंक आनी जोडूंक हाका तांकां नेमूं ना. तांकां नेमला जाल्यार हर एक श्रेष्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक बापा खातीर, बाप आमच्या मारिफात देणी आनी बलिदानां भेटोवच्या खातीर नेमला. मोगाच्यानो म्हज्या ल्हानपणांत हांव पळयतालो मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार, आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार लायनीर थंय फाटींत हांव पुरा देणी येताली. भात जालें, पयलें भात तांदूळ येतालो. रांदोळी जाली, पयली रांदोळी येताली. नारळ जालो, पयलो नारळ येतालो. पणस जाले, पयलो पणस हांगा येतालो. गायरान म्हशीन वासरूंक घाले, पयलें दूद हांगा येतालें. आनी देणी
बलिदान सवे आमच्या मारिपात आम्ही बापाक भेटयताना तो आमच्या आणि बापाच्या मध्ये रावून स्वीकार करतलो, आल्तारीचेर भेटयतलो आणि त्या वेळार आमच्या पिकावळेक कसलीच कीड लागनातली, आमचे गायरू केदाळे गुड्डू जायनातले, आमच्यो रांदोयो केदाळे कुसानातले पार जायनातल्यो, केदाळे माडांक कीड लागनातली, पोपळांक कीड लागनातली, आमचे गोळुली जोड केदाळे वेस्ट जायनातली, आमकां केदाळे कसले नांता गुण जायना तसल्यो कसले पिडाय येनातल्यो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दानाचेर आनी आमच्या बलिदानाचेर बापाचे आशिर्वाद आसले. ते आशिर्वादी जाल्ले ते दान आमी उपरांत शेवतले. पयले आमी बापाक भेटयतले, ताजे उपरांत आमी शेवतले. त्या काळार ह्या नमनेर ह्या रितीन बापा आनीक ह्या जाका मारिपात असलो संबंध आमी एकवटा सवे येवन बापाक दाना बलिदाना भेटोवच्या सवे आमच्या थंय लोकां थंय माया मोग आनी एकवटाचो संबंध आसलो. खंय आसा आतां तसलो एकवट आनी संबंध? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताजे उपरांत देवाचें उतर काले म्हणटा पळया, हेब्रेयरांचे पत्रांत 13:17 काले म्हणटा पळया, तुमच्या वडिलांक काळजाया आणि तांचे उतर ऐका. तुमच्या आत्म्याचे तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशेंत ती केदाळय जागृत रावतात. आवय बापय खाली भुरगे बरें कर शिकाचे, बरें कर वाडाचे, बरें कर भलायकेंत वाडावळीन येचे, हुशार जायचे, चातूर जायचे, उत्तीर्ण जायचे, बरें रँक काडचे, बरें काम येचे, बरो समाज जोडचे म्हणून वावुरतात. पूण आत्मीक वडील ह्या जाग बापांनी धर्म भयणी आमच्या भुरग्यांनी तांची भुरगीं तांणी मानून घेवन बापान दिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो ते आपणावन आमच्या भुरग्या खातीर ते जेजू मारिपात बापाची वळख करून दितात. आनीक आमच्या भुरग्यांची आत्मीक वाडावळ करूंक ते मुखार येतात आनी ते करतात. आनी अशे आत्मीक वाडावळी सवे आमच्या भुरग्यांनी बापा तावन जिवीत जोडच्या खातीर ते तांची जबाबदारी पुरा करतात आनी वावुरतात धर्मसभेंत. आनी केदाळाई जर तर खंयच्याच रितीन कोणी जर तर पिरगजींतले कुटुंबांतलो कोणी दादलो, कोणी बायल, कोणी आवय, कोणी बापय, कोणी भुरगीं, कोणी धूव, कोणी पूत जर तर मिसाच्या बलिदानाक येना जाल्यार, मागणे भक्तीपणाक येना जाल्यार, दोतोणेक येना जाल्यार तो जायते ध्यान दवरता, निगा दवरता. हांव सांगना, हांगा देवाचे उतार सांगता, जायती सत्राय दवरता. आनी तो केन्नाय जर तर खंयच्याय भुरग्याच्या आवय बापा पळयना जाल्यार ती भुरगीं हांगा दोतोणेक या मागण्याक आनी भक्तीपणाक मिसा येना जाल्यार तो आपयता, आले हांगा एक घडी हांगा गे आपयता आनी विचारता, तुजो पूत हांगा दोतोणेक येवना कित्या खातीर येवना, तुजी तूं हांगासर मागणे भक्ती मिसाक येवना कित्या खातीर येवना. जर तर कोणी आवय बापूय हांगा मिसा खातीर येवना जाल्यार तांच्या भुरग्यांक जर तर पळयत जाल्यार, आले रे बाबा, आले पुता, आले गो पुता, हांगा ये गो, हांगा ये रे बाबा, ये तुजी मम्मी हांगा मिसाक येवना कित्याक येवना, तुजो डॅडी हांगा मिसाक येवना कित्याक येवना. ध्यान दवरता. आमच्या वाड्यांत कोणी वचोना जाल्यार, आमच्या फिरगजीन कोणी वचोना जाल्यार आमकां कोणाचें काय पडून गेलें ना. आमच्या फिरगजी पैकींतल्या खंयच्याय एका कुटुंबांत कोणी हांगा येवना जाल्यार ध्यान दवरचें ताणें. कित्याक ह्या फिरगजींत जर तर 250 कुटुंबां आसा जाल्यार 250 कुटुंबाच्यो जबाबदाऱ्यो ताका दिल्यात. त्या देखून बापान दिल्ली जबाबदारी ताणें पुरा करूंक आसा देखून ताणें बाप ताका एक सवाल करतालो, फादर तुका हांवें 250 कुटुंबांची एक फिरगत दिल्ली, तातूंत खाली 200 कुटुंबां मात्र हांगा आसात म्हणजे हाजीरपणांत आनी जिवीत जोडच्या खातीर ती फेसाडटात आनी तुवें तांच्या खातीर वावर केलाय. बाकीची 50 कुटुंबां हांवें तुका दिल्लीं ती खंय आसात. सवाल आमच्या कडेन करना, सवाल तांच्या कडेन करता. त्या वेळार जाप आमी दिना, जापूय तांणी सुद्दां जे आमच्या लागून, आमच्या नेणारपणा लागून, आमच्या केअरलेसा लागून आनी आमच्या ह्या उदासपणा लागून, आमच्या शाळेपणा लागून, आमच्या आळसाये लागून, आमच्या स्वार्थी जिवना लागून जाप ताणें दिचे मोगाच्यानो. त्या देखून तो आमकां हर एकल्या की आपण विचारता, तुजो डॅडी खंय आसा, तुजी मम्मी खंय आसा, तुजें धूव खंय आसा, तुजो पूत खंय आसा. आनी त्या वेळार आमची जाप कितें
बरी समजोवण्याची बरी जाप दितात फादर. ताका एक स्पेशल क्लास आसली, ताका एक एक्स्ट्रा एक कोचिंग क्लास आसली, ताका एक स्पोर्ट्सान कितें भाग घेवंक आसलो, त्या देखून ती तांतूक गेल्यांत. आनी ना समजोवण्याची काले म्हणटात म्हज्या भुरग्यांची तुका कितें पडून गेला. ना समजोवण्याच्या भुरग्यांक घाले जाता फादरा विचारणी जाल्यार तीन एजा वाडली भुरगीं जाल्यार फादर तुमकां घाल्यार तांची कंत. असल्या जापीन आमी तांकां तांचे मन दुखयता आनी आमी बापातावन पयशे येता आनी तांकां आमी खंती दुकान घालता. त्या देखून देवाचें उतर सांगता हांवें धाडलेल्या तुमच्या खातीर धाडलेल्या मणियराक तुमी खंतीक घालिनाकात. तांच्या सांगाता मेळोन एकवटान माया मोगान जिवीत जोडच्या खातीर तो वावुरता ताका सांगात दियात. आनी ताणें तुमकां सांगात दिवन जिवीत जोडच्या खातीर तो म्हज्या पुता समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या राजान तो वावुरता. तर तुमचे जिवीत तुमी जोडच्या खातीर तो एक तुमकां आदार जावन आसा. हांवें तो दिल्लो जावन आसा तो म्हणयारी तुमी ताजे कडेन मेळोन रावा, मोगान रावा, समजोणेन रावा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी एक घडी उबे रावया. आमी आमचे दोळे धांकया. आमचे हर एकल्याचे दावे हात आमच्या काळजाचे दवरया आनी आमचे उजवे हात सर्गाक उबारया आनी बापाक सांगया मोगळ आमच्या बापा हे हात आमचे हात न्ही, हे हात तुझ्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताचे पवित्र हात. अशें म्हणून आमी आमच्या भोगणा सवे बापा लागीं आमी सांगया. आनी हांव मागता तुमी आयका आनी तुमी नियळया. हे आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या पवित्र शब्दांनी तुझ्या पवित्र आत्म्या सवय तू आमचे ते आमच्या भितर आमच्या जिवितांत तू आयलाय बापा. तुका काळजांत हांव अर्गां दिता, अर्गांत तुका होगलाप, तुका महिमा, तुका वाखाणी तुका बापा. बापा तुझ्या पवित्र शब्दांत तुझ्या पवित्र आत्म्या सवय आमच्या आत्म्याक तू आमकां घटाय दी आनी आमचे जिवीत तुजो सदांचो शाश्वीत पवित्र आसरो आमी तुका कर्ण दिवच्याक आनी दवरच्याक तुझ्या पवित्र शब्दाची घटायनी तुझ्या पुत्रा तुझ्या पवित्र आत्म्याचे रक्षण आमच्या जिवितांत तू आमकां दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुझ्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. बापा आमच्या मोतींत, आमच्या मोतीच्या चिंपांत, आमच्या मोतीच्या चिंपाच्या सत्तेन, आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या अंतस्करणान, आमच्या कुडींत आनी आमच्या जिवितांत बापा तुझ्या कुशे विरोध कितेंय सकत राजकारण आसा या वळण आसा जाल्यार खंयच्या तरेची कसली आडकळी जर राजकारण आसा जाल्यार आनी तुझ्या कुशे विरोध आमी जियेल्या जिविता मारिपात केल्ल्या सुखी सवे आदारलेली कितेंय सकट पातकांनी पातकाची कथा आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमच्या काळजान आसा जाल्यार आमच्या मोतींत आनी चिंपान आसा जाल्यार ती सगळी आमी तुझ्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या पवित्र अमूल्य रक्ताच्या बळान आनी बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमी ती सगळी दून तुटून मोन उमटून आमी जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांत ती मी भायर घालता बापा. आनी बापा ती सगळी पातकां आमी एकठांय करता जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या नांवान आमच्या तावन ती जेजूच्या पांयमळान घालता बापा. बापा तुझ्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या पवित्र अमूल्य रक्ताच्या बळान बापा तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमी आमकां सर्वांक हर एकल्याक संपूर्ण तरान दून नितळ निर्मळ करून काडून घेता, पवित्र करून काडून घेता बापा. आमकां आमी हर एकल्याक आमी एकामेका हर एकल्याक आमी आमच्या इतल्याक आमकां बापा सुटका जोडून आपणावन घेता बापा तुझ्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान. बापा ह्या संवसारांतल्या आमच्या मुखल्या दिसाच्या जिविताचेर आमी जीवन आसतना आमच्या आत्मीक जिविता खातीर जाय आसल्यो हर एक रितीच्यो गरजो आमी तुज्या तावन जोडून आपणावन घेवच्या खातीर जाय आसलें बरें जिवीत आमी जिवच्या खातीर आमकां जाय आसलो तुज्या शक्तीचो आदार आनी कृपा तूं आमकां दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुज्या पुत्रा समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. बापा आमची काळजां तुजे सदांचे शाश्वीत पवित्र बिळार आमी तुज्या पुत्रा समजेचो क्रिस्ताक दिवच्याक आनी दवरच्याक आमकां जाय आसलो तुज्या शक्तीचो आदार आनी कृपा तुजी शक्तीन तूं सांगात तुज्या पवित्र शब्दाची घटायनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे तशें तुज्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या पवित्र अमूल्य रक्ताचें रक्षण आमच्या काळजांतय तूं आमकां दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुज्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. बापा तुज्या पवित्र शब्दान तुज्या पवित्र आत्म्या सवय तूं आमचे ते आमच्या भितर आमच्या जिवितांत तूं खरोच आसाय बापा. अर्गान तुका होगलाप, तुका महिमा, तुका वाखाणी तुका बापा. बापा ह्या संवसारांतल्या आमच्या मुखल्या दिसाच्या जिविताचेर आमी जीवन आसतना आमकां तुवें नाना तराच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्याय बापा. त्यो सगळ्यो जबाबदारी आमी पुरा करच्या खातीर आमकां जाय आसलो आसरो ठिकाण आनी बरी वाट तूं आमकां उक्ती करून दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुज्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या नांवान मागता बापा. बापा त्यो सगळ्यो जबाबदारी आमी पुरा करून
आमच्या मुकल्या संसारांतल्या आत्मीय जिविता खातीर सरकार राजांतलो आसरो, सरकार राजांतलो फुडार, सरकार राजांतल्या आत्मीय जिविताची, सरकार राजांतली आत्मीक ग्रेस काय तुवें आमच्या खातीर सरकार राजान तयार करून दवरल्या ती आमी तुज्या तावन जोड आपणावन घेवच्या खातीर जाय आसलें बरें जिवीत आमी जियोवच्या खातीर आमकां जाय आसलो तुज्या शक्तीचो आदार आनी कृपा, तुजी शक्तीन तुजो सांगातान तुजो स्पिरीट, तुज्या पवित्र शब्दाची गटाय आनी तुज्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताच्या पवित्र अमूल्य रक्ता सवय, तुज्या पवित्र आत्मेचें रक्षण ह्या संवसारांतल्या आमच्या मुकल्या दिसाच्या जिविताचेर तूं आमकां दी म्हणून आमी तुज्या लागीं तुज्या पुत्र समजेचो क्रिस्ताचें नांवान मागता बापा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.